आमचे कुडीचे दोडे बंद करुया आनी अत्मिके दोडे उदके करूंक देवाचो पवित्र आत्म्याचो आदार मागोया. बंद करात, तुमचे कुडीचे दोडे बंद करात. कांय पळय नाकात, कोणाक पळय नाका, म्हाका पासून पळय नाकात. दोडे बंद करात. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. बाबा तुका आर्गां दिता वाकणटा दिनवासता पा हो आयचो दीस जण एकल्याक आमी म्हाका म्हणटा हो दीस ती आमकां फावो केला. आयच्या दिसाचो उजवाड दिला. ह्या उजवाडाक आनी दिसान तुवें म्हाका एक जिवीत दिलां आनी ह्या जिविताक म्हाका भलायकी दिल्या. हे देण्या पासत आनी तुज्या मोगा पासत, तुज्या मोगाचें जिवीत. बापा हांव तुका आर्गां दितां. तुका वाकाणटा दिनवासता सगळे म्हज्या भाव भयणांच्या सांगाताक तांच्या ओ म्हज्या नांवान. बापा तुका आर्गां दितां तुज्या उतरा पासत. सोर संवसार रोजचे आदी तें उतर आसलें. तें उतर बाबा फकत तुकोडें आसलें आनी तें उतराची पदवी जावन आसली. तो तुजो अनुभव तो तूंच. आयज तें उतर देव तरवी संवसारांत तेणें पाठयलें. एके वस्तोरेन आंख वारसून तें स्विकार केलें आनी हेंच उतर मनशाच्या रुपान संवसारांत आमच्या मदें हाजीर जालें. हेय देण्या पासत बाबा तुका आर्गां दिता. तुका वाकाणटा दिनवासता बापा हो तुजो पूत आमचो समी सुरवंडा जेजू क्रिस्त आमची वाट, आमचें सोत, आमचें जिवीत जावन आमकां हें उजवाड संवसाराचो उजवाड न्हय अत्मीक जिविताचो उजवाड आमकां दाखयलो. आपूण संवसाराचो उजवाड जावन जिविताचो उजवाड आमकां दिवंक आपलें जिवीत रगत वारोयसर आमच्या सांगाताक जियेतना निमाणो तेंबो रक्ताचो देखून वारयलो. आयज तें जिवीत जिवंक आमकां आपोवणें केली. तुमी कश्टवतात, तुमी अजाच्या बारान आसात जाल्यार म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतलो. पूण एक दुसरे उडीन आमकां भासावणी केली. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात, कित्याक हांव एक ल्हानवी कांतुलोप काडपाचो, तेन्ना तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर ह्याय देण्या पासत बाप्पा आमी तुका सांगता हे तुजें आपोवणें म्हूण हांव मानून घेता. आयज हिंगा जायते आमी भाव भयणां एकठांय जाल्यात. आमचे कुशेन आमचे पदवेन न्हय, पूण बाबा तुजी येवजण आसली आयच्या दिसाक हांव ह्या जाग्याचेर हाजीर जावंक आनी तुज्या पुतान म्हज्या सुमया सुरवंडा जेजू क्रिस्ता सांगाताक हांव जेजूचें जिवीत अनुभवूंक आनी तें जिवीत जिवोवंक शिकोवंक हांव हिंगा येयलां जाल्यार आयज शिकोवंक येयलां. आमी मागणें घेवंक ना, शिकोवंक आयल्या. आनी शिकल्या उपरांत आमी आमच्या जिवितांत जण एकल्यान मागणें करूंक आनी त्या मागण्याचो फोड आमी अनुभवूंक दिसाच्या दिसाक वेळाच्या वेळाक देवा बापाक आर्गां दिवंक सगल्या दिलेल्या देण्या पासत हें मागता हांव बाबा तुज्या पुतान आमच्या सोमिया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनीक फावटी पावना व्हडल्यान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बसुया. देव बरें करूं. कितें शिकया आमी आयज? कितें शिकोवंक येयल्या? देवाचें उतर. सगळें देवाचें उतर. पण आमी शिकतले जाल्यार देव वत्मो आनी देवाचें उतर अत्मीक जिवितांत वाड हाडटा. कितें हाडटा? कितें करता? वाडयता. अत्मीक जिवितांत आमकां चडयता. आनी अत्मीक जिवीत आमचें घट आसत जाल्यार कूड आपुणूच घट जाता. समजलें तुमी? जर अत्मीक जिवीत आमचें घट आसत जाल्यार आमची कूड आसा ती आपुणूच तंदुरुस्त जाता, आपुणूच घट जाता. जशें जेवण जेयल्या उपरांत पोटाची भूक आपुणूच मोडटा.
मोतावो ना आमकां भूक लागली पोट भरलें म्हणटा मागीर कित्याक बेश्टें पोट भरना तें जेवल्या उपरांत. तेच भशेन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत समजल्या उपरांत नियाळल्या उपरांत आनी आमच्या कन्यांनी केल्या उपरांत आमचें जिवीतूच बदलता. अरे वय मरे तें जाता मरे तें अशें तें दुसऱ्याची गरज पडना. पडटा आपणाकूच देवान म्हाकाच देवान पदवी दिल्या देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर समजूंक देवाचें उतर नियाळूंक आनी म्हाज्या जिवितांत त्या देवाच्या उतराचो फोड काडूंक. हें म्हजें जैत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हेका आमी म्हणटात भावार्थ. भावार्थ ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांय करूंक जायना. आख्खें सिजनभर आख्खें वर्सभर आमी फकत एक वस्त शिकता भावार्थ. कितें शिकता? तुमी शिकोंक ना? शिकलां. भावार्थ म्हणल्यार कितें? सॉरी म्हाका कोणी एकलें सांगाय पळय मागीर कळटलें. हय एके भशेन भावार्थ. दुसरें आनी कोण कितें सांगता? एकल्यानूच जायना काबार. जायत्या गिन्सांनी जायते भशेन सांगूंक जाता. कित्याक एक बी रोयल्यार तुमी जाणा कितें जाता? एक झाड जाता आनी त्या झाडाक कितें जाता? एकू फळ जाता? सुभाम फळां जाता. तेन्ना जायतीं जाणां आसात पूण जण एकल्याक एक एका गिन्साचो एक एके तरेचो एक एका बुदीचो जाणवायेचो तो भावार्थ आमच्या भितर इगलोलो आसा. हो देवान आपलो ओतमो आमच्या भितर घातलेलो आसा आनी हो ओतमो भावार्थान हो एकूच विसव आसा. हो भावार्थ म्हणटा तो आमच्या ओतम्यांक चलयता ओतमीक जिविताक वाडयता. भावार्था विरयत कोणाच्यान देवाक मानवंक जायना. हिब्रिवांची चीट काडत. 11 आनी वोड 6 पळयात देवाचें. कितें जाणां बायबल हाडूंक ना? आनी कितें जाणां बायबल हाडला तें उतक्या करात. आनी हांव आस भागयता दुसरे फावटी तुमी बायबल हाडटली म्हूण. आमी आयकोनूच गेले जाल्यार कांय फायदो ना. आतांच सांगलां कितें सुरवातेकूच आमी म्हटलां आनी मागलां आयकोता तें समजोंक जाय समजता तें उलोवंक जाय आनी उलयता तेन्ना म्हाज्या आमच्या जिवितांत घडटा. हिब्रू 11:6 कोण वाचता? मोठ्यान वाच. सवकास वाच. भावार्था विरयत सवकास भावार्था विरयत कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. मातशें रावया हिंगा. आयकलां तुमी सगल्यांनी? समजल्या सगलीं? म्हाका दिसना. भावार्था विरयत कोणाच्यानूच देवाक मानवंक जायना. कितलीं जाणां देवाक मानवता? कोण सांगतलो आमकां? वय काय ना आमची चिंतना कितें? तेका लागून भावार्थ एक शिकोप हें चड आनी चड भितरलो गूट देवाचो. आनी देवाचेच उतर आमकां सांगता जरी तर तुमी म्हाका मानवतली जाल्यार तुका पयलो भावार्थ आसूंक जाय. म्हाका पयलो भावार्थ आसूंक जाय. आनी म्हाका भावार्थ आहा जाल्यार हांव केन्नाच तुका सांगचो ना म्हाज्या पासत माग. हांव शिकोंक ना देखून हांव तुका सांगता. म्हाजो भावार्थ उणो देखून हांव तुका सांगता. आनी जरी तर हांव सांगता हांव तर शिंगता. हांव हिंगा तर येयला शिकोंक. कित्याक येयलो म्हणलें हांवें? आमी कित्याक येयल्या हिंगा? मागणें करूंक येयल्या काय शिकोंक येयल्या? आनी जो कोण शिंगता ताका दुसऱ्याची गरज पडना. शिकोवन पास जाता तो दोतोर जाता तो इंजिनियर जाता तो आनी कोण जाता. वय काय ना? तर तुवें आमी कोण जावंक जाय? तुमी हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा. आयज सकाळीं हें कन्फेशन केलां. तुमकां भावार्थ आहा तुमी जेजू क्रिस्त जाली म्हणून? कितलीं जाणां दुयेंत आहा हिंगा म्हाका सांगात. भियो नाका लजे नाकात. कितले जाणांक त्रास आहा कितले जाणांक दूख आहा कितले जाणांक आनी कितें आसा. हांव तुमची बेकोवणी करूंक येवना. हांव तुमकां दोतोरपण करूंक येवंक ना.
पण हांव देवान म्हाका हिंगा हाडला ह्या जाग्यार जाल्यार तुमकां वाट स्वताची उक्ती करूंक. जें कितें म्हाका जेजून सांगलां न्हू, हांव वाट, हांव स्वत, हांव जिवीत. सांगलां जेजून. उलोवपाचें बंद केलें, मातशें म्हारग पडलें काय म्हणटा. कितेंय जालां जाल्यार मातशें हलकें धरून व्हरात. पूण हिंसारपाची भियों नाकात. हांवूय तुमचे भाशेनूच. हांव वेगळो न्हू. कितले जाणां वळखना म्हाका? हातीर काडात पळय. कितलीं जाणांनी म्हाका पळोवंक ना, कितलीं जाणां वळखना म्हाका. सगळे वळखता जाल्यार भिरांत कित्याक? वळखता तेका कोण भिता? वळखना तेका दुबावता. सारकें? ते आतां हिंगाय उलयना तुमी, होय म्हणना नाही म्हणना. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू जेजस. सगळीं म्हाका वळखतात म्हणून भियोवपाची गरज ना. तुमकां विचारपाक हक्क आहा. जें कितें तुमी समजना पळय तें. आनी हांव तर तुमकां चुकोवन तुमी तर म्हाका सारको जावप जाल्यार तुमकां लागून हांव शिकतलों. हांव चुकता पळय तें म्हाजी चुकी काडूंक. आनी हें पुस्तकांत बरयलां, पवित्र पुस्तक उपकारता फकत चुकी काडूंक एकामेकाच्यो. संवसारांत मनीस कोण शाणो ना. कोण सारको दोतोर जावन येवंक ना. दोतोराचो दोतोर जावन येयला तेजें नांव जेजू. तें नांव कितें? दोतोरांचो दोतोर तो. जें दोतोरा कडेन घडो ना तेन्ना देवा कडेन तेन्ना जेजू कडेन म्हाका जाल्यार तें घडोवन दाखयता जेजू. आहा भावार्थ तुमकां? प्रेज गॉड. हो भावार्थ आसत जाल्यार हो भावार्थ खंयसान येतलो आमकां? भावार्थ कसो येता? जाणा तुमी. आतां उतर आयकूंक कशें मेवतलें आमकां? हां, एवढेन उलयता, एवढेन कोण उलयना. म्हाजो वचकान बरो दिसता म्हाका, वोकान तितलो सारको ना. हालेलुया, हालेलुया. वच. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. प्रेज गॉड. कित्याक? राव. कित्याक तें मागीर काडया भायर. कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना म्हणल्यार कोणेच देव आहा म्हणून मानून घेवंक जायना. देवाक कोणें पळयला? देवाक तर केन्ना कोणेच पळोवंकूच ना. देव आहा? देव आहा? स्वत मानताय तुमी? खूंय आहा देव? खूंय आहा? आमच्या भितर आहा? आं? दिश्टी पडटा? मागीर भितर आहा म्हूण कशें म्हणूं येता तर आमच्यांनी? हां, स्वत मानता. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. देव आसा म्हणून आमी पळय नासतना ओय म्हणटा आनी ताका आमी भावार्थ म्हणटा. सुरवात देवाचेर. कित्याक? स्वर्ग आनी संवसार रोजच्या आदी उतर आसलें. उतर दिश्टी पडटा? हांव उलयतां तें दिश्टी पडटा? आयकोंक येता. तेच भाशेन भावार्था विरीत कोणाच्यान देवाक मानूंक जायना. तो देव आसा जाल्यार आमकां पयलो आसूंक जावो तो भावार्थ. हो भावार्थ खंय आहा? कुडीन काय ओतम्यान? ओतम्यान. हो एकूच विसो ओतम्याकूच दिश्टी पडटा भावार्थांत. भावार्थ आहल्यार ओतम्याची नदर जशी दोड्यांची नदर कुडीक सगळें दिश्टी पडटा आहा पळय तें. पूण भावार्थाची नदर ना पळय तें दिश्टी पडटा आनी कुडीच्या दोड्यांक दाखोवन दिता. हेका म्हणटा भावार्थ. कितें करता? ना तें दाखोवन दिता. कित्याक देव भितर आहा म्हणटा तुमी, तो भितर सावन भायर सरता, तोंडान तूं उलयता तें दिश्टी पडना पूण तें तुज्या दोड्यां मुखार मागीर दिश्टी पडटा. अशें दिसता तुमकां? अशें दिसता हें सारकें आहा? भावार्थान हे भाशेन घडटा? कोण सांगना. देखून म्हणलें कोण दुयेंत आहा जाल्यार मातशें सांगात. भावार्थ कितें पळय तो एक्सरसायज करया. कोणाचे हात दुखता, कोणाच्या पांये दुखता. थँक्यू जेजस. म्हाका दिसता कोणाचें भूस दुखता.
कोणाचें बूज दुखता म्हाका दिश्टी पडटा. कोण? प्रेज गॉड. पळय म्हाका हिंगा दिश्टी पडटा तेजे बूज दुखता, कोणाचें तरी दुखता. तुका बावडता तूं बूज जाता म्हणून, काय जाली म्हणून, काय जातली, जाता जाता काय जाली जाली जाल्यार तूं कित्याक स्वतमधून तें दूख काळ भायर उडोवंक ना? उबी राव. आतांच पळय बावड, आतां कोणाक दिश्टी पडटा एक दूख आहा ती? कोण जाणा तिच्या भितर कितें आहा तें? चोयल्यार काय बरें आमचे भाशेन आहा, पूण भितर दुखता. आतां हे दुखीक राव देव नाका, देव नाका, बस नाका, बस नाका बाय. कित्याक सगल्यांक दिश्टी पडोंक जाय. तूं पनिशमेंट दिवना तुका. हें तुज्या वरवीं सगळ्या जाणांक देवाची पदवी कडून येतली. तुज्या वरवीं सगल्यांक देवाची पदवी कळोन येतली. तूं म्हूण जेजू तुज्या नांवान हांव हे दुखीक शिरापतां. आले आनी कोण म्हण जेजू हांव तुज्या नांवान हे दुखीक शिरापतां. ए दुखी म्हूण, ए दुखी आतांच्या आतां जेजूच्या नांवान तूं भायर सर. तुका जागो ना हे म्हजे कुडीन. कित्याक ही म्हजी कूड जेजून आपल्या रक्तान विकती घेतल्या. तूं म्हाज्या पांयां पोंदाक म्हूण, तूं म्हाज्या पांयां पोंदाक मार पांव हालय. आतां पळय तुजें दूख ना. बस. आतां आमकां दिश्टी पडना, आमकां खबरूय ना. ती एकलीच जाण आसली, तिकूय दूख खूंय कितें पळय तें नको, दुखता म्हणून जाणा. पूण आतां ती तोंडांतल्यान उतरां भायर काडटा आसतना ती म्हळ्यार दुखना आपणाक. हें आमच्यांनी करूंक जायना. कित्याक करिना आमी? आमकां बावडतना. आमगे एक वता, हे कुयदाद घे आं, दोतोराचेर वच बाबा. दोतोराक दाखयला मुगो तेका, पडलोलो तो म्हणटा काय ना आमी. तेजे वखद दाखयता तुमकां. आनी कोण आहा दुसरो वाचपी? बरें कांय नजो. सिराकाचो बूक थिंगा जाय म्हाका पोत्तून. सिराकाचो बूक 30:8 आनी वोड 9 पोन्न्या कोरान या. बाय जालें सारकें? थँक्यू जेजूस. आर्गां तुका जेजूक म्हूण, आर्गां तुका जेजूक, आर्गां तुका जेजूक. तुज्या नांवानूच म्हाका सुटका मेवली. हांव तुका आर्गां दितां. थँक्यू जेजूस. वोड नंबर 9. म्हज्या पुता आयकात. कोणाक उलो मात्ता? ओतम्याक उलो मात्ता सगल्या. तूं कोण गो बाय? आं हेर ना. कूड काय ओतमो? कूड. आं आत्मो. आनी देव उलो मात्ता म्हज्या पुता. देव कोण? आत्मो. मनीस एक ओतमो, देव ओतमो. जेजू ओतमो आनी देव ओतमो. पूण देव ओतम्याक उलो मात्ता म्हज्या पुता. आमी सगळे ओतमे कोणाचे? कोणातान येयल्या आमी? आमी देवातान येयल्या. आनी देव आमचो मोग कोत्ता काय आमी देवाचो मोग कोत्ता? देव आमचो मोग कोत्ता. मागीर आमकां कितें मेवल्यार आमी मोग कोत्ता. देव आमचो मोग. देखून तो म्हणटा म्हज्या पुता. तुमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक आमी म्हणना पुरबायेन म्हणटा काय ना? व्हडल्यान. वेरी गूड. मातशें व्हडल्यान जाप दी न्हू, म्हाका बरें दिसता. आनी तुमी बरो जाप दी जाल्यार हांव बरो पोसकोडो असो फुलतलो आनी तुमकां बरो कलर दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. जशें बरो पोसकोडो फुलत जाल्यार तो कलर बरो जाल्यार भुरगीं तेजे फाटल्यान धांवता काय ना? मामा मामा ओदी ओदी. तेच भशेन हांव बरो फुलत जाल्यार तूं म्हणटा ब्रादर हें सांग, ब्रादर तें सांग. म्हाकाय बरें दिसतलें हेजें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. बाय वाच गो. म्हज्या पुता म्हज्या पुता तूं पिडेस्त आसतना पिडेस्त आसतना दोतोराचेर वच.
पिढे विशीं पिढे विशीं चिती नाकाय चिती नाका पूण पूण सर्वेस पोराक सर्वेस पोराक प्रार्थना कोर कितें कर प्रार्थना कोर केन्ना तूं पिडेस आसतना आगो बाय थिंग रितीर चलता देवाचें उतर चलता तिका शिकोंक मेवता ना हांव बरें ना कित्याक तकली उसवता दोतोराचो सांगता म्हाका एपॉयंटमेंट आहा पूण व्हडलो एपॉयंटमेंट देवान दिला तो आमी स्विकार करिना जेजू क्रिस्तान आमकां एपॉयंटमेंट दिला आपोवणें दिलां तूं कोश्टवताय तूं वज्याच्या भारान आहाय जाल्यार म्हजेशी यो पोन्ने करून तेंच सांगता जरी जर तूं दुयेंत आसाय तूं जो त्रास भोगताय जाल्यार पिडे विशीं त्रासा विशीं चिंती नाका पूण देवाक उलो मार प्रार्थना म्हणल्यार कितें मागणें मागणें म्हणल्यार कितें देवाक वाखाणणी करप देवाची तुस्त करप आमी मागणें करता तें भिकारी बाय आयलें हाड गो म्हूण भिकारी रडटा तें देवा म्हाका बरो कर रे म्हूण आमी रडटाय देव दुयेंत आहलो मग देवाची भुरगीं दुयेंत कित्याक आसतलीं जी कोण देवांतल्यान पयस रावता ती सैतानाची गुलाम जाता आनी सैतान सदांच पिडेस्त तो पिडा आमचेर धाडटा आपल्या वयली काडटा आनी आमचेर घालता आनी ती पिडा आमी घेवन भोंवता आनी मागीर तेज्या भाशेन आमी भिकारी जाता म्हाजे पावसांत माग कितलो तेंप जालो बरो ना हांव म्हण कितलो तेंप जालो बरो ना जाल्यार बरो ना पळय तेका हांव बरो जाला आर्गां तुका जेजूक हें उतर घेवंक आमी फाटीं रावता आर्गां म्हणपाकूच फाटीं रावता थँक्यू जेजूस देवाचें उतर सांगता तूं पिडेस आसतना पिडे विशीं चिंती नाका पूण कितें करूंक जाय तेजेंय उदाहरण दिता वाच गो बाय तें कितें तें आनीक तो तुका पेकयतलो ना 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 कोमेस्तान वाच म्हज्या पुता म्हज्या पुता तूं पिडेस तूं पिडेस आसतना पिडे विशीं पिडे विशीं चिंती नाकाय चिंती नाका पूण सर्वेस पोराक प्रार्थना कोर म्हणल्यार कितें मागणें कोर आनी मागीर आनी तो तुका पेकयतलो प्रेज द लॉर्ड आतां मागणें कोर म्हटल्यार खंयचें मागणें करप म्हाजी तकली दुखता देवा बरो कर रे म्हाका व्हडलें मागणें खंयचें मागणें आतां मागणें तुमी पळयलां कसलें मागणें केलां दुखीक शिराप घातला जेजूचें नांव घेवन दुखीक शिराप घायला जेजूचें नांव घेवन दूख पडोन गेली काय ना तुमी पळयला काय ना तुमच्या दोळ्या मुखार आहा काय ना एक कुडीच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटा काय ना जाल्यार भावार्थच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय काय ना जाल्यार सैतानाक पदवी आहा काय आमकां पदवी आहा कित्याक आमकां पदवी आमी देवाची भुरगीं आमी देवाचो आत्मो देखून आमी म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची सैतानाक दुयेंसाक पिडेक रागाक आतां आमी उतरां म्हणटा आमी आयकता आमी समजता काय रेल्वे डबा 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 ती केरला पावली वयताय गो बाय केरला वयताय कित्याक वयता गो रेतीरा वयताय डबा 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 तेच भशेन आमी हांव जेसाची कूळ जेसाची कूळ डबा 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 पूण कांय आमी समजोंक ना हें एक तर आमकां मागणें दिलां हे भासावणे तोंडान आमच्या उजार करूंक सरस्पराक प्रार्थना करूंक पळय पुस्तक सांगता जर दुयेंत आसा जाल्यार म्हूण हांव जेजूची कूड कित्याक जेजू दुयेंत नासलो जेजू दुयेंत आमचें घेतलें आनी काबार इट इज फिनिश्ड कित्याक म्हटलां सोंपडलें जाल्यार जेजूचें नांव घेता दुयेंत सोंपडलें इल्लो वेळ लागतलो कित्याक आमी मातशी वस्कोता बावड केन्ना येता आयकोनूच न्हू उलोवन आनी आयकोन वाचून आनी आयकोन उलयना जाल्यार कशें आयकतलीं हांव उलयना जाल्यार तुमी आयकतलीं तुमी उलयत जाल्यार तुमी आयकतलीं तुमी उलयत जाल्यार तुमी आयकोची ना
आनी मागीर तुमी समजोवचें, आयकलां जाल्यार तुमकां समजोवंक येवचें ना. समजतलें कितें समजलें? उलयता तेन्ना कितें घडटा तें समजतलीं. जेजूच्या कांयानी हांव बरें जालें म्हणलें, जेजूच्या कांयानी हांव बरें जालें, ती आयकलें अरे कांय ना म्हणून हांव बरो जालो, पोटान दूख जालें दुखना मरे बरो जालो. घडलें तेन्ना कळ्ळें. कित्याक घडलें? तुवें तोंडान उलयलां देखून. कितें उलयलां? देवाची पदवी खंय आसली? भितर आसली. म्हणल्यार देव आमच्या भितर आहा. देव कोण? देवाचें उतर. जें उतर तूं आनी हांव भायर काडटा, भासावणी दिलेल्यो आहा त्यो देवाच्यो, त्यो भासावण्यो तुका आनी म्हाका पदवेन बसता. तितून आमकां पदवी वाडटा, तितून आमकां समजोंक येता पळय तेन्ना आमची घोटाय बोड वाडटा, तेन्ना आमकां देवाची ओळख मेवता. देव मनशा सारको न्हय, देव आमच्या भाशेन न्हय. आमी एकामेकाक दिश्टी पडटा. रडलीं जाल्यार चुरचुत्ता, खुशाल आहा जाल्यार तेज्या जिवितान वांटो घेता. देव तशें ना, देव सदांच खुशाल. देव सदांच कितले जाणां खुशाल आहा आमी सदांच? आसा सगळीं खुशाल? म्हाका आयकोंक वय म्हणटलीं. पूण घरा पावता पावता तुकाच लागून जालां सगळें. टेन्शन. पत्नी या पयलीं गेल्या एब्रियो चिडीत या 11:06. पयलीं तुमी पिडे वेशी कितें खातात? कित्याक लागून? ते भणीक लागून. कित्याक म्हाका सायन जाली कंटोरी आसा, चाललें कोण आहा भावार्थ दिवपाक, तुमकां दाखोवपाक, उदको करपाक तुमच्या मुखार. भावार्थान सगळें जाता, भावार्थान जायनासलें कांयच ना. देखून सांगता भावार्था विरीत कोणाच्यान देवाक मानवंक जायना. देवाक मानवतले आमी, तर देवाक मानयतलीं जाल्यार आमकां पयलो आसूंक जावो तो भावार्थ. हो गरजेचो. आनी हो फकत एकूच विसवो अनुभव म्हणटा तो ओतम्याचो. ओतमोय दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा ना. आनी ताका लागून हो अनुभव भावार्थाचो दिश्टी पडना, तो फकत ओतम्यांक चलयता. आनी दुसरो अनुभव ना ओतम्याक. एकूच अनुभव भावार्थाचो. कुडीक कितले आहा अनुभव? कितले विसय आहा कुडीक? अनुभव म्हणल्यार विसवय 5 आसात. दोळे आहा, कान आहा, जीभ आहा, ओंठ आहा, नाक आहा, टच आहा, वापरप आहा, समजता पळय त्यो वस्तू. पूण ओतम्याक एकूच आहा. ओतम्याक एकूच आहा. देव कितले आहा? तेच भाशेन हो भावार्थ तुजे कुडीचो देव. हो भावार्थ एक विसवो, एक पदवी आमचे कुडीन आमी जियेतना आमकां जाय तें करूंक. आमचे कडेन ना पळय तें हाडूंक. ती पदवी देवातान आमकां दिलेली आहा देवान. प्रेज द लॉर्ड. वाच गो बाय. भावार्था विरेन कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनीक आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले जाणांक इनाम जावो? कितले जाणांक इनाम जावो? कोणाक नाका इनाम? इनाम कसलो? देवाचो इनाम कसलो मेवता आमकां? स्वर्गार वचपाचो म्हणलें. आमकां इनाम देवा स्वर्गार वचपाचो. स्वर्गूय आहा. स्वर्गूय आहा. आं? आमच्या भितर, आमच्या मदें स्वर्ग जावन आसा आमचें काळीज आमच्या काळजांत. जितले आमी खुशाल जियेता, जितले आमी स्वतान जियेता, तितले आमी पदवेन जियेता. स्वत जावन आसा स्वर्ग. कित्याक जेजून सांगलां हांव वाट, हांव स्वत, हांव जिवीत. जितले आमी स्वतान आहा तेन्ना जिविताची वाट आमची खुशालकायेची. हेवन इज इन माय हार्ट.
सोर घालो म्हज्या काळजान सोतातलेर फकत. देखून भावार्थ कोणाच्यान देवाक मानूंक जायना. भावार्थ देवाक सोदतले आनी कितें मागीर वाच. देव आसा म्हूण देव आसा म्हूण आनीक आमी आपणाक सोदतल्यांक सोदतल्यांक कित्याक देवाक सोदता आनी केन्ना देवाक सोदता आमी. कोश्ट येयले, त्रास येयले, दूख येयले तेन्ना उगडास जाता देव आहा बाबा. जालें जाल्यार जालें, जालें जाल्यार जालें या आमी. आनी मागीर देव खुंयचो बरो, सांतांतून बरो, सावजे बरो, पादाक नेल बरो, हे भाशेन आमी सोदूंक मेवता. देवाक मनशाचे हेजेर दवरता. देव मनशा सारको न्हू. देव दिश्टी पडना. सांतांतून सांजुजे जावं आनी कोण हे पळय सांत आमी मानव घेतल्या तेणी देवाचो वावर केला. तांणी बरी देख आमकां शिवरायल्या. कोश्ट भोगल्या तेणें जेजू भाशेन. कोण जेजूशी वचोंक सोदिना, कोण डिंबी घालून जेजू कडेन रोजार करूंक मागोंक तितले सोदिनात. कोणा कडेन सोदतात? सांतां कडेन. आतां नयना चलतली कोणाची? सांतांतुनीची. 13 दीस देखून आमी उपास करूंक तयार आसता. पळय मागीर कितें जालें बाय? हाल्या फेस्त म्हण आयज हिंग तूं हिंग कितें तर आयज वाटेर लागपा फेस्ता वचपाची. फेस्त खंय जाता तें? सगळे जाग्याचेर जाता. खंय खंयचे गांवांनी जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. खरेंच ह्या मनशांनी आमकां बरो इतिहास घडोवन दवरला आपल्या जिविताचो. आयज आमी तेंच्या पावलांनी चलोंक जेजू कडकोन घेवपाक. आमी सांतांतून म्हणटा. सांतांतूनच्या हाकेन कितें आहा? आमी जेजू म्हणटा तेका. आमचे हाकेन कितले म्हणटा जेजू आहा? जेजू कोण? देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक. आमी गायन कोत्ता. सांतानुच्या लिबरार खेळटालो खंय जेजू? कोत्ता काय कोन्ना? आयज आमच्या तोंडार तो लिब्र केन्ना वाचता? आमी जेन्ना लिब्र वाचता तेन्ना आमच्या ओंठाच्या जिबेचेर आमी तें उतर जेजू खेळटा. जेजूच्यो भासावण्यो खेळटा. देखून सांतांतून कोत्ता तितलें जातालें, मिलाग्री जाताल्यो, अजापां जाताल्यो. आनी दाखोवन दिता ह्या बोकतान ह्या मनशान जेजूक वेंग मारलोली. आयज हांव आनी तूं वेंग मारल्यार आमच्या जिवितान घडचें ना हें? आमकां बायबलूच नाका जाल्यार. आमकां बायबलूच नाका. कितलो वाचपाचो रे बाबा. म्हज्या भयणांनी म्हज्या भावांनी जायतो वाचचे नाका. 4 शिवर्तमान वाचत. मातेव, मार्क, लूक, जॉन. आनी हे 4 शिवर्तमान तुमी आमी बरे भाशेन शिकत पोतून पोतून वाचून पोतून एक एक उतर सोडून आतां हे पळय एकूच लायन खबर जायना. एका उतराचो आमी केन्ना ज्यूस हेजो ऊस म्हणचे सुजोकेन ऊस न्हू हय उशीचो रोस काडटा आनी कितें कोत्ताय तें पळयलां तुमी? कितले पावटी घालता भितर? सामको सुको जावसर तो तेन्ना काडून उज्यान घालीत जाल्यार उज पेट्टलो. पूण उशीचो दांडो तर उज्यान घाल्यार उज पेट्टलो तेका? पूण तोच दांडो 2 मिनटां भितर तो ज्यूस काडून तो उज्यान घालता तेन्ना पक्कन उज पेट्टलो. ते भाशेन आमकां उजो पेटता काय पवित्र आत्म्याचो? आं पेट्टलो आमकां आतां? आं म्हाका दिसना. आमी हिंगासर वय म्हणटा पूण फाल्यां घरासान आतांच घरा वयता आसतना वाटेक वयता कितें उलयतली म्हण आमकां खबरचें ना. पवित्र आत्म्याचें उतर एकूय उलोवचें ना. जाणा मुगो या थिंगाक आमी गेलेलीं थिंगा बरें शिकयतालीं थिंगा पूण कांय समजोंक ना मुगो. पालवलो उजो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पालवलो? कांय समजोंक ना. देखून हांव तुमकां सांगता ह्या जाग्यार आमी येयल्यान जाल्यार हांव येयलां जाल्यार
तुमच्या जिविताचें कितें तरी अनुभवूंक आनीक हांव शिकोंक. देवाच्या उतान कितें आहा, म्हाका कितें मेवलां हांव तें अनुभवूंक आनी तुमकां दिवंक. आनी आमी एके भाशेन जेजू जावंक, जण एकलो. आमी म्हणटा न्हू, आमी शिकला तें न्हू, हांवूय तुमचे भाशेन आसतना शिकलां. हांव जाणां जेजू क्रिस्ताची कूड. म्हाका तेन्ना तितलें कळूंक नासलें. पूण जेन्ना हें आमकां कन्फेशन सगल्यांक म्हणूंक लायतालें, हांव तेन्ना देखून हांव जाणा जेजूची कूड म्हणल्यार कितें तेजो अनुभव. तेन्ना आतां न्ही 20 वर्सां पयलींची खबर ही म्हजी. हांव जेजू जालां काय अजून? जेजू कुडीन आहलो काय ना? जेजू कुडीन आहलो काय ना? जेजून कितें केलेलें काय ना? आपणाचो इतिहास दवरलो काय ना? आयज आमी कोण दवरूंक तयार आहा काय आमचो इतिहास? जेजू कसलो दवरलो काय? बिल्डींग बांदलें, पयशे केले, ट्रक आनी कितें केलें, काजार जालो, फॅमिली दवरली. कित्याक? आमी सगळी फॅमिली तेजी. जेजून देवाची पदवी आमच्या मदें दवरली. आयज आमी कोण आहा पळय ती जेजू भाशेन जावंक. आमी तें गायन म्हणटा न्हू, जेजू भाशेन आजचें हांवें. जाणात तुमी? 2 उतरां म्हणत पळोवया. पुरो 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 आयकोंक बरें दिसलें, जिवाक सुसेग भोगलो. पूण तुमच्यो तर कन्यो पळोवशी, एक एकल्याच्यो कन्यो आयकोशी, एकलेंय जेजू भाशेन जावंक ना. प्रार्थना केल्यात, पूण प्रार्थना करता तेन्ना कितें केलां? चिंतना म्हाजी खंय आहली? म्हाज्या पासत. जेजूचें कितें आहलें काय? जेजू म्हणटा बाप सांगता तें हांव आयकतां, हांव तेंच कोत्तां. हांव बापा सवें, बाप म्हज्या सवें. आमी कितलीं जाणां जेजू सवें आहा? कितलीं जाणां आमच्या सवें जेजू आसा? आसा जेजू भाशेन आमी? पळय तेंच गायन, तेंच मागणें, तेंच इब्रिवाची चिटीन आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान तेंच बरोवन दवरलां. आमी देवाक सोदता जाल्यार आमकां भावार्थ आसूंक जाय. कांय बरें म्हणूंक बरें दिसलें जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना आनी वावुरतना. आतां म्हाकाच हांव तपासून पळय. बरें आनी कितें पळोवया, तेजें उदाहरण ताका लावन पळोवया. 2 कोरिंथकार 13:5 काड पळोवया. थँक्यू जेजूस, थँक्यू होली स्पिरीट. हांव हें उदाहरण तुमकां एक गुंतून दवरात, एक सुवयेक जेलो गुंततात ते भाशेन ही तुमच्या मनान घालून दवरात, हे काळजान गुंतात. जेन्ना आमच्या जिवितांतले कश्ट येता तेन्ना हीं उतरां उगडास करून तें प्रार्थना करात. देव सांगता प्रार्थना करात. वाच 13:5. 2 कोरिंथकार 13:5. तुम्ही तुमच्या भावार्था पोरमोणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुम्ही चौकशी करात. पुरो राव. आतां तुमी तुमकांच तपासून पळयात. आहा भावार्थ जालें आमकां. हांवें कोण आयकलें एक दीस जालें, बाबा भावार्थान कर. भावार्थान आहा भावार्थ आहा मरे तुका. भावार्थ ना जाल्यार हांव तुजे फुड्यान कित्याक येतालो? कितें म्हणलें? भावार्थ ना जाल्यार हांव तुजे फुड्यान कित्याक येतालो? म्हूण कित्याक येयलो तो म्हाजे फुड्यान? म्हजेर भावार्थ दवरूंक. हांव ब्रादर म्हणत मागणें कर आनी म्हाका बरो कर. तुका देवान विचून काडला न्हू. कितें केलें कोणाक? देवान विचून काडला. म्हाका हांव मानून घेता. ओके, तुमकां कोण विचून काडलें? म्हाका तेन्ना मायपान विचून काडून हाडलें काय म्हूण तुमकां? म्हाका हीच दूज जायी बरी दिसता, मोठी मोठीच बुडबुडीत आसूंक जायी.
म्हाका होच पूत जावो गरो गरो पाकलो कसो अशें कोणें हाडलें मायन पाय न्हिदून काडून कोणाकू एक एकल्याक आमकां देवान न्हिदून काडल्या आनी आमकां पवित्र आत्म्या भागून पावलू आमकां उगडास करता आनी शिकयता तुमचो भावार्थ खंय पावला पळय तो तपासून तुमीच पळयात तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमी जियेता जाल्यार तुमचीच तुमी चवकशी करात केन्ना पावतली चवकशी करूंक आमी जेन्ना हांव भावार्थ कितें जावन येता कसो येता भावार्थ रमकारांची चीट काड रमकारांची चीट दासोत रावय वाचून पळय कसो येता भावार्थ म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटोच आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो प्रेज गॉड केन्ना भावार्थ उत्पन्न जातालो आमचो कितें कानार पडून तापटा कानार पडून खंय रोखडेंच हां देवाचें उतर कानार तापटाय पडटा केन्ना न्हू काना खाला ती उरे काय म्हणटा तेन्ना उद्देश जातालो पवित्र पुस्तक वाचून क्रिस्ताचो संदेश तुमकां आनी म्हाका मेवतलो जाल्यार 4 शिववर्तमानां वाचून ह्या 4 शिववर्तमानाच्यो भासावण्यो घेवन ह्यो 4 शिववर्तमानां फकत क्रिस्ताची शिकवण क्रिस्ताचें शिववर्तमान हे कानार आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता आनी जेन्ना भावार्थ उत्पन्न जाता त्या उत्पन्ना प्रमाणे आमचें चलता जेन्ना बी मारलें म्हणटा तें बी कसलें किल्लो जाता बी हा पळय तसलें चड किल्लो जाता वय काय ना तेच भाशेन आमचो भावार्थ गोड जाता जाल्यार कोणाचो भावार्थ आमकां जाय क्रिस्ताचो भावार्थ क्रिस्तान दिल्लो भावार्थ क्रिस्तान दिल्लें उतर कोणाच्या नांवान आमकां जिवीत मेळटा क्रिस्ताच्या नांवान देव कांय दिना आमकां देवाच्या नांवान क्रिस्ताचें नांव घेयल्याशात क्रिस्ताचो संदेश आयकल्याशात क्रिस्ताची खबर शिकल्याश आमच्या जिवितान बोलदोप येयना आमकां कितें जाय तितलें देवान आदी करून दवरना पूण आमी विसरल्यान देखून क्रिस्त येयला उगडास करूंक आयज आमी हिंगा येयल्यान जाल्यार कितें करूंक येयल्या आमचे चुकीचो उगडास करूंक हो क्रिस्ता वरवीं आमकां उगडास येता हो नवो करार आमी म्हणटात जोण बागेन पावलो आमकां सांगता 5:17 कोरिंथकारांक बरोवन कितें म्हणटा तो जी कोण क्रिस्ताची ती नवी जी कोण क्रिस्ताची ती नवी म्हणजे पोन्नें गेलें आनी नवें येयलें पोन्नें कितें गेलें जें कितें म्हाका कडेन आसलें पळय तें वायट जावं कितें म्हाका कडेन जें कितें आसलें दुबाव आसलो राग आसलो क्रोध आसलो दुस्मानकाय आसली इमटेपण आसलें चामटेपण आसलें तें गेलें आनी हांव आतां क्रिस्ताचें म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड कितलीं जाणां हें म्हणपाक न्ही कोण आहा हे मागणें नको ही उतरां नको आसली भासावणी हे मागणें न्हू ह्यो भासावण्यो ही शिकोण कितें आहा हिंगा न्ही कोण आहा नको आसलोली 1 2 3 तुमकां धाकटो बूक आहा तो आसा आनी कित्याक नको तुमी तें वाचूंक ना कित्याक तें वाचून कितें मेवता कामाक गेल्यार पगार मेवता हें वाचल्यार कितें मेळटा म्हाज्या भाव भयणांनी तें वाची जाल्यार तुमकां गिरेस्ताय मेवता तो जेजू तुमकां मेवता आनी तेज्या व्हडलो गिरेस्त आनी कोण ना कितेंय माग तेज्या परस तो दितलो तेज्या व्हडलो गिरेस्त ना रोमकारांची चिट 10 20 12 वडवाच काही करा तोच सांगता जेजूच सांगता हो बागेन पावलू सांगता तेजी उतरां उलयता आनी आमकां इतलें देवान बरें देणें दिलां इतलो एक गिफ्ट दिला पूण आमच्या मोगाचो हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आमचो भावार्थ वाडोवपाक जेजून त्या कुर्साय म्हणल्यार इट इज फिनिश्ड सोंपाडलें जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्यान म्हणूंक जाय आमकां ताकद आहा देवान दिलेली पदवी आसा तें सोंपाडलें ते दुयेंस येवं ते कश्ट येवं ते पिडा येवं ते होकमान येवं ते शिराप येवं जेजूच्या नांवान तें सोंपाडलें म्हणत राव हांव जेजूसाची कूड व्हड्ड्या रात मारून म्हणून हांव जेजूसाची कूड म्हणून पयशे पडटा पयशे कांय पडना त्रास जाता ना दोतोराचेर गेले जाल्यार पयशे पडटा वचपाक आनी येवपाक त्रास जाता
हें घरा कडेन बसून पूण ते काडपाक त्रास आमकां जाता कित्याक आमकडे पयशे आहा ते त्रास काडूंक आमकडेन जाता पूण जेजूक सत मानूंक जायना तोंडान म्हणोंक जाता आवय जेजू जेजू म्हाजो देव मरे जेजू मरे म्हाजो जेजू म्हाजो आनी पूत सायबीण मायचो सेण माई पूत तुजो जेजू म्हाजो हें जाणा तुमी न्हू सायबीण माई पूत तुजो पूण जेजू म्हाजो कोणाक फकत तेच वखदार सोबिताय केन्नाय घरान आमी बरें घर बांदलें म्हणल्यार सोबितायक बरो कितें एक शो पीस करता न्हू बाय बरो शो पीस कित्याक कोणें भितर तेका बरें बरोबर तो बरो दिसता खुंयसान हाडलो भायसानू न्हू पूण आमी खुंयसान आमी शो पीस कसले कोणाचे देवाचे तो कोण तो जेजू आख्ख्या संवसाराक शो पीस तो शो पीस आमी घेवपाक रेडी ना तो शो पीस कितें दिता कितें 11 कितें वाचती चॅप्टर 10 वच 12 उपरांत पयलीं 12 वाच म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक मनशां मदें कसलीच ओतोर आनीक ना जाती मदें ओतोर ना म्हणून तो जावं खंयचीय जात जावं मनीस जो कोण देवाक सत मानता तो देवाचो मनीस भावार्थान येता आमी जातीन चलता त्या फुडें सांग पळय आतां कितें सांगता ती कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच कोण तो जेजू क्रिस्त जाणात तुमी एका जात लागोना कत लागोना धर्म लागोना शरम लागोना कांय ना तो सोमी व्हडतो कितें करूंक शकता तो वाच आपणाक आयकून घेयात कान उतके दवरात हें उतर चड आनी चड म्हत्वाचें वालोराचें म्हाका म्हणल्यार जण एकल्याक जेजू सोमी जेजू धोनी जेजू रोसनार जेजू सोडवणदार आनी तेणें आमकां सोडून दिल्या शिवात आमच्यांनी देवाच्या राज्यान पावोंक शकना म्हणल्यार आमी ग्रेस जावंक देगून शकना आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक काय थोड्यांक ना आमी थोडी येयलें आमकांच आपणाक उलो मात्तोल्यांक कान उतकेजून आयकात काळजाची खोलाय काळीज उतकें करात ही भासावणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां फावो जाल्या सगल्यांक फावो जावंक ना क्रिस्ती लोकांक मेळोंक ना आयज पासून जो कोण हितून येता ताका मेवता आपणाक उलो मात्तोल्याक सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो कितें तो गरीब पूण आमी उलो मात्ता ताका आमी बेश्टो वयल्या वयलो मात्ता आमी नकोच तो कोण तो आमी क्रिस्तांव म्हणोंक जाणा हांव जेजुकाची कूड म्हणोंक जाणा पूण खोर अनुभव भावार्थ धरून म्हणोंक नको भावार्थ तो कितें पळय तो नको सत्या भावार्थ जेन्ना आमी जेजूक उलो म्हणशें जाल्यार हे एक लायन आमच्या जिवितांत 1000 फावटी आमचें जिवीत बोलदून हाडटा आनी क्रिस्ताची आशा पुरी कोत्ता जेन्ना जेजू क्रिस्ताची शिकोवण सुरवात जाली तेन्ना जेजून म्हणजे माथेवान बरोवन दवरलां जिवीत बदलात स्वर्गीचें राज लागीं पावलां हांव येवचें जालें हिंगाय उतर तें शिकयता आमकां जिवीत केन्ना बदलतलें जेन्ना आमी ताका उलो मारूंक शिंगतात तेन्ना जेन्ना आमी तेजो ताळो आयकोंक येता तेन्ना तेन्ना आमचें जिवीत बदलतलें तेन्ना तेजी ओळख मेवता तेन्ना उदाहरण पळय एक चेडो आनी एक चेडूं आपल्याची पिराय जातरीच
आवडे आसतात. कितें म्हाका संवसार करून काजार जावंक जाय. निमाणो साक्रामेंत सातवो तो हय मगो, हय मरे बाबा. काजार जावपाची आसा आसा कोणाक काय ना. काजार जावपाची उमेद आहा काय ना कोणाक. कोण सांगना तूं कोणाक कोण काजारी ना हिंगा. आस नासली तुमकां काजार जावपाची उमेद नासलोली. म्हाका जाल्यार खूब आहलोली. हांव 9 वर्सांचो आसतना हांव काजार जावपाक चिंतालो. कांय नोको आसतना म्हणजे हें कोत्तलो तें कोत्तलो, तें जाय म्हाका, तें जाय म्हाका, तें जाय म्हाका, घर जाय म्हाका, गाडी जाय म्हाका, आंगण जाय म्हाका, भुरगीं जाय म्हाका, जाय तें चिंतालो. केन्ना 9 ते 10 वर्सांचो आहलो. कित्याक तेन्ना जोडूंक लागलोलो हांव. म्हणून तेन्ना म्हाका कळता म्हणजे म्हाजी आशा देखून हांव म्हणना उमेद ना तुमकां काय म्हणून. तुमकां आशा नासली जाल्यार काजारूच जावंक नासतली कोण. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आमकां पयली आशा आसूंक जाय. आनी आशा क्रिस्ताचो अनुभव घेवपाक. क्रिस्त कित्याक येयला. क्रिस्त कोण. क्रिस्त सन आसलो एक आपणायलोलो देवान. मनशाचो पूत तो. देवाचें उतर तें पूण मनशा वरवीं मनीस जावन येयलो. येयलो काय ना. आंकार मुरये आमकां दाखयता लुकाच्या शिवोर्त बरोवन. देवदूतान उतर धाडलें, आंकार मुरयेन स्विकार केलें आनी पयलो जबाब दिलो भावार्थाचो. कसलो जबाब. जेन्ना तेणें गोवायकी आयकली आनी तिणें म्हणलें जावं ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या. आमी कितलीं जाणां म्हणटा जायत जेन्ना आमी बरी खबर आयकता रितीराक येता तेन्ना कितलीं जाणां आमी जेजूक जाप दिता काय. ते भयणीच्या जिवितान घडलां आयज म्हाज्या जिवितान घडों दी. हांव तुजो फाटलाव कोत्तां. कोण उगडास कोत्ता काय आंकवार मुरयेचो. कितलीं जाणां तेच कोत्ता. तेच करून कोण स्वर्गार गेला. मागीर तेच करून कसलो फायदो मेवलो तुमकां. कसलो फायदो मेवला. कित्याक लागून तेच कोत्ता. देवाचें बरी खबर ना. शिवर्धन बरी खबर. शिवर्धन म्हणल्यार तें शिवर्धन बरयलेलें आहा थिंगा बरें आसा. आमी तेच कोत्ता जाल्यार आंकवार मोरयेची देख शिंगता. ही आसा हांव सरस्पराची चाकून. त्या दिसान आमी हजार पावटी म्हणटात नमन मरे नमन मरे नमन मरे. पूण मागीर थिंगा भिकूय मागता आमी. भाग्यवंत मरे देवाची मागीर आमच्या बोसात विनोती कर, आमच्या बोसात विनोती कर, आमच्या बोसात विनोती कर. पूण तुमकां भावार्थ ना तुवें विनोती केली म्हणून. वय काय ना. आमकां गरज आसा आंकवार मुरयेक नमन करूंक. आनी नमन मुरी म्हणटा तेन्ना आमकां विनोती तेन करून मागून आमकां दिली हो भावार्थ. आमी म्हणटा तोंडान पूण ह्या तेर्साच्या ह्या फोणाच्या ह्या मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत बदल्लां म्हूण आमी जाणा काय. जशी आंकवार मुरी देवाचें उतर आयकून जेजूचो पाटलाव केलो काय करूं ना तेन. जेन्ना जेजू मनीसान संवसारांत आयलो जेजूक सोडलो तेणें ना. आमी मागीर पांय भुरगीं जल्मली मातशी व्हडलीं जाली मागीर कितें कोत्ता आमी. आयकोना जाल्यार तुजी वाट्टू पळय रे. हो भुरगो मागीर पांयक सोडटा. हांव कितें जालां तुमचें म्हाका पळोवंक ना. पूण आंकवार मुरयेचो आनी जेजूचो संबंद एकोटाचो भाग्यवंत तुजी. एक गोराबो पयलो गोराबो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो. आयज आमी तेच कोत्ता जाल्यार कोण कोत्ता काय. आख्खी फामील एकठांय येता काय आमी. मोगाचो तेच काय. खरोच ओळखो तो एक पयलो आमी एक गूट म्हणटा खंयचोय जाल्यार एक ओरकाचो म्हणटा, एक आमचो संतोसाचो म्हणटा, एक दुखीचो म्हणटा, वो एक उजवाडाचो म्हणटा. जाल्यार तो गूट आमी नियाळटा काय. पयलो मिस्तेर कोण सांगशी म्हाका. संतोसाचो पयलो मिस्तेर सोकास कोण एकलो एकलो. हांव तुमी नोको म्हणे करूंक सोदना. म्हाका तो तुमकां भावार्थ कितें करून आमचो उत्पन्न जाता. आंकवार मुरयेन कितें करून भावार्थ दवरलो. कशी ती देवाची आनी आमची आवय जावंक पावली. कशी ती स्वर्गाची आनी आमची राणी जावंक पावली. कितें तियेन केलें
जाल्यार तेंच देणें तुका आनी म्हाका तेचे दुवांक आनी तेच्या पुतांक दिलां काय हें समजोवपाक लागून हांव तुमकां उदके कोत्तां. म्हण रे बाबा पयलो गूट देवदूतान आंकोर मरे गाब्रिएलान प्रेज गॉड. आतां खबर कोणें दिली? बडवो कोणाक म्हणटास? इनोसेंट. बुडवो म्हणल्यार इनोसेंट. ताका पातोकूय म्हण खबर ना आनी व्हडलेंय म्हण खबर ना. फकत एक जाणाचो सोत आयकोपाक बरें देवाचें आयकलां पळय तें. तो कोणा म्हणून आसलो? इनोसेंट मनीस खंय आसता? माय पायच्या फुड्यान. माय पाय सांगता पळय तें ताणें दुसरें कांय ना आनीक. ताका इनोसेंट म्हणटा. ताका आनी कांय कोणाचें पडलेलें ना. म्हाजो माय आनी म्हाजी पाय. ल्हान भुरगीं इनोसेंट आसता काय ना? मायच्या वेंगेन आसलो भुरगो दुसऱ्याच्या वेंगेन धांवता? तो इनोसेंट. मायनूय धरल्यार तितलीच आनी कोणें धरलो जाल्यार तितलेंच आसता हरशीं. पूण माय दिश्टी पडल्या उपरांत ताका तूं नाका माय जाय आपणाची. ताका म्हणटा इनोसेंट पूण. आनी तेच भशेन जेन्ना बोडये गाब्रिएलीक इनोसेंट जावन देवान सांगलें देवाचें उतर घेवन संवसारांत येवन आंकवार मोरेक खबर दिली. आयकली रोखडीच? आंकवार मोर आयकली रोखडीच? तुमी म्हणना गूट ते प्रेज गॉड. म्हाज्या बाबूणांनी हे गूट उजार करात. हे गूट शिकात. हे गूट नियाळ करात. ताका गूट म्हण मिस्टेरियस. मिस्तेर ते आमच्या जोणेगल्याच्या जिविताच्यो गांठी सुणटल्यो. ज्यो आमच्यो आडकोडी आहात त्यो सुणटल्यो. एक एक मिस्तेर एक तेच कोतालो. तुमकां कितलो वगत लागता? 15 मिनटां? हय 15 मिनट पुरो न्हू. हय म्हाका एक मिस्तेर म्हणपाकूच अर्दें वर लागता. म्हाका एक मिस्तेर म्हणपाक अर्दें वर लागता. एक मिस्तेर. आतां पळय हांव एक लायन वाचता कितलो गजाल आसतलो? 10 मिनटां? एक तो देवदूत कित्याक येयलो? कोण तो? इनोसेंट मनीस. पातोक नासलो मनीस. देवाचें खबर आयकल्लो मनीस. ताका कूड ना. ओत्मो तो. तो कोण? ओत्मो. ओत्म्याक पातोक आहा? तुज्या ओत्म्याक पातोक आहा? कित्याक पातोक ओत्म्यान केन्ना रावना. ओत्मो इनोसेंट आमचो. ते भाशेन हो देवदूत इनोसेंट. तो येवन आंकवार मोरयेक मेळटा. तेजी आनी आंकवार मोरयेची भासाभास जाता. आनी तेन्ना तो सांगता हांव देवाच्या सवें आसलो. देवान म्हाका धाडला. देव पत्की. आनी तेणें देवान धाडलें उतर. हे इनोसेंट मनशान देवान उतर धाडलेलें येवन आंकवार मोरयेक खबर दिली. आनी तेन्ना आंकवार मोरी जाप कितें? ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा. ही तुका आनी म्हाका देख. ही तुका आनी म्हाका देख. आमी चाकरां देवाची. आमी कोण? कोणाची? आमकां कितें करूंक येयलें आमी? आमी संवसारांत कित्याक जियेता? आमची आशा एकूच पयशे करपाची. आमची आशा संवसारांत एकूच पयशे करपाची. हांव बिल्डींग बांदतलो. हांव आनी गाडी घेतलो. हांव आनी कितें करतलो. हांव अशें करतलो. हीच काबारूच जायना आशा. आंकवार म्हजी आशा कितें आसली? ही आसा हांव सर्वेस्पर जावं म्हजें सवें. आयज आमी सायबिणीक तेस करना जाल्यार राग येता. थिंगा तेर्स जाता रे. मागणें जाता तेर्स आहा थिंगा. अरे तेर्स पयलो त्या गांवांनी तूं जोणे केलो. तेर्स जावन आसा. देवाचें उतर म्हाज्या जिवितान आसा वो ना? देवान सांगलां तें आयकोता वो ना?
म्हाकाच खबर ना म्हण म्हाका राग येता तुजो तो तेच कोण ना मरे ते नमन मरी म्हणोंक ना मरे आमच्या बाबा म्हणोंक ना मरे म्हणटा काय म्हणना कोणे भाशेन कोण म्हणटा ताका पयलीं सांगपाक लाय पयलीं म्हणोंक लाय बाबा तूं म्हणोन दाखय आमी नको न्हू हांव म्हणना न्हू तूं म्हणोन दाखय म्हाका शिकय पळया नमन मरी म्हणल्यार आमच्या बाबा म्हणल्यार कितें नमन मरी म्हणल्यार कितें देखून भाग्यन पावलो सांगता तुज्या भावार्था फॉरवर्ड तुमी जियेता जाल्यार तुमचीच तुमी चवकशी पयली करात आमी कोणाची चवकशी करता ब्रादराची सिस्टरीची दुसऱ्याचें तोंड पळोवन म्हाजें तोंड म्हाका दिश्टी पडटा हांव कितलो काडो आहा तो पूण हांव तें म्हणटा सारको काडे मरे तो माकोडेस मरे म्हाजे लोकां रोकडो कित्याक म्हाजें तोंड म्हाका दिश्टी पडना ते भाशेन म्हाजे चुकी म्हाका कळना पूण म्हाजी चूक काडटा जाल्यार देवान एक आरसो दिला आमच्या रूम आमी कित्यान पळयता तेन्ना म्हाका कळटा न्हू दाग पडला आनी कितें जालां कितें लागलां मागीर आमी तें पुसताय तेच भाशेन देवान आमकां एक आरसो दिला आमच्यो चुकी काडूंक म्हाजें तोंड पळोवंक म्हणटे भाशेन म्हाजे भितरल्यो चुकी काडूंक कसल्यो देवाचें उतर दिलां आनी देखून भाग्यन पावलो आमकां उडास कोत्ता ह्या उतरा प्रमाण तुमी जिवीत जाल्यार पळयात आमी तेर्स लागलो लोकांक अपमान करता पूण हांवूच तेर्स कितें पळयता जाणा जाल्यार पयलीं हांव तपासूंक जाय म्हाका आंकोरमाची देख पयली ही आसा हांव सरस्वती चाकून आमी सगळीं चाकरां आंकोरमाच्या पावलांनी चलतलीं जाल्यार तेर्साचें मागणें करतलीं जाल्यार दुसरी शिकोंडयेची तो सांगता तें आयकात कितें म्हणला कोण तो तिचो पूत देवाचो पूत आयचो बायबल हांव उलयता जाल्यार तोंड म्हजें जायत हांव सांगता तें उतर कोणाचें कानांतल्यान आयकोचें जे कोणाक कान आहा तेणें आयकोचें आनी कोणें कान ना कोण समजना पळय तेणें मागीर हेबडां करची कोणाची कोता हेबडां म्हाजी करूंक ना देवाची केली सायबीण मांयची करूंक ना तेणी देवाच्या उतराची केली कोण कोत्ता पळय तेणी हांव एक तुमकां सांगता सायबिणीचेर कोण इंग्राद वयता तो देवाच्या इंग्राद गेलो कित्याक देवाची पुताची मांय ती देवाची मांय ती देव आनी पूत वेगळो आहा मनशाचो पूत देव जाला केन्ना जेन्ना देवान ताका आपणाक हो म्हज्या आपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादूसपण आसा आमी म्हणटा सर्वोत्म म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका जेजूक केलो हांवें पयलीं इजायस प्रमाणे तें बरोवन दिलें जेजून वाचलें आनी तेणें आपणाचें करून घेतलें तूं आनी हांव कितलीं जाणां करून घेता म्हणोंक जाणा म्हूण आमी आपणायता कोण आमी तें करून घेता कोण म्हाका अभिशेक केला म्हूण अभिशेक म्हणल्यार कितें आपणायला हांव देवाचो पूत देखून आमकां म्हणोंक शिकयला हांव ना जेजू क्रिस्ताची कूड जेजू कुडीन देवाचो पूत जालो ते आमी कुडीन आतां देवाचें पूत जावपाक जाय आनी तें पूत जातलें आमी देवाचें हांव कोण म्हणजे देख घेवपाक जाय तेन्नाच आमचो भावार्थ उत्पन्न जातलो आमी होणो केन्नाय बरें शेत होणत जाल्यार त्यांनी ती सारकी बरी जमीन सपाट करी जाल्यार बी बरें किल्लो ताका काय ना म्हण आमी आमकां फोडत जाल्यार आमच्या जिवितान देवाचें उतर घाली जाल्यार बरें किल्लो जालें काय ना म्हण आमी जमीन कशी खणटात आमी आमकां फोडना हांव दुसऱ्याक खणटात हांव म्हाका फोडना हांव तुमकां खणटा आतां इतलो योगोत हांव म्हाका खणटा काय तुमकां खणटा पूण हांव तुमकां खणना म्हाज्या भयणांनी वो म्हाज्या भावांनी हांव म्हाका खणटा तर हें जिवीत हांव अणभवून हितूंतल्यान हांव सारको एक हे भाजलेलो कितें भाजलेली वच कशें नुस्तें फ्राय केलेलें ते भशेन फ्राय जावन भायर सरला आनी आजुनूय देखून तितूनच वचत जाल्यार फ्राय जाता हांव केन्नाच म्हणना आनी म्हाका हांव देवा कडेन मागता म्हाका तें म्हणोंक दिनाका हांव तसलो न्हू हांव मानून घेता देवा मुखार आनी तुमच्या भाव भयणां मुखार हांव चुकलोलो मनीस पूण देवान म्हाका आयचो दीस दिला जाल्यार म्हाजें जिवीत बदलपाक लागून म्हाका दीस दिला हांव बरो मनीस म्हणून म्हाका हिंगा हाडूंक ना म्हाजी व्हडवीक सांगूंक म्हाका देवान हिंगा हाडूंक ना
पूण म्हाजें जिवीत बदलूंक म्हाका हिंगा हाडला. जितलो म्हाज्या तोंडांतल्यान म्हाजी गोवायकी कोत्ता म्हाजें हांव कितें उलोवन वयता त्योच वस्तू म्हाका म्हाजीच उतरां म्हाका शिकयता आनी म्हाकाच ते फ्राय कोत्ता पळय ते कायलींतलो भायर काडटा. फ्राय करप म्हळ्यार कितें म्हाज्यो चुकी जाता पळय तितूंतलो म्हाका भायर काडटा. आनी हेंच हांव म्हाज्या जिवितांत घडटा. हांव तें तुमकां दिवंक सोदतां. म्हाजें मागणें तुमच्या बसत सायबा तुवें म्हाका हें देणें दिलां. सगळ्यां मदें उबो रावंक मायक हातीन घेवन उलोवंक. आयज भावार्थ्याची खबर उलयता. हो भावार्थ म्हाका कांय खबर नासलोली पूण आयज हो भावार्थ म्हाका म्हाज्या जिवितांतल्यान घडटा पळय तितूंतल्यान म्हाका कळून येता. भावार्थ म्हळ्यार कितें तें कित्याचेर लागून कितें घडटा पळय तें आयज तें देणें तुमकांय दिवंक सोदता. आनी हें देणें तुमी घेतलीं जाल्यार जोण एकल्यान सदांच दिसाक एक फावटी तरी बायबलाचो एक पॅरेग्राफ वाचत. कितले जाणां मिसाक वयता आमी? मिसाक वचना? हांव क्रिस्तांव भाव भयणांक विचारतां. एवरी संडे वयताय. म्हयन्याक कितली संडे आई? 4. म्हूण 4 दीस देवाचें उतर आयकताय. आयकता काय नाही? वर्साक कितली संडे आई? 52. नो 54 तर 52 जर 50 50. कितले जाणांच्या मोतीन 50 भासावण्यो कितलीं वर्सां एका मनशाक? बाबा कितलीं वर्सां तुका? 10 वर्सां 20 वर्सां 15 वर्सां? 10 वर्सां देखून तर 10 वर्सां मिसाक गेल्या. आयताराक एक फावटी. वर्साक 50 भासावणी आयकल्यात. शिववर्त म्हणून आयकता काय आयकना आमी? पयलें वचप आयकता आयकना आमी? शर्मांव आयकता काय आयकना आमी? सगळें कित्याक वयता मिसाक आमी? आयकोपाक. आयकोपाक. शिकोवंक कोण वचना आयकोंक वयता. पूण आयकोन बर्थ पडटा. पूण आतां आमी 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां आमी थिंगा वचून आयकलां देवाचें उतर. आयकलां काय ना? कितली भासावणी आहा तुमी आयकलेल्यो? कितल्यो भासावण्यो आमच्या भितर आसा आमी आयकलेल्यो नाजाल्यार ती मिसा वचनाय. ती आनी कोण दुसरी आमची न्हू ती वांटी केल्याय न्हू. थिंग तूं वयताय आम बाबू थिंग वचनाय. थिंग सायबीण ना. पूण सायबिणीन शिकोवणा काय जावं म्हज्या समेच्या उतरा प्रमाणे तुमी शिकाय म्हणटा आज उतरू हें ती नको देखून उलयताय. आमचो कायदो तांकां सांगपाक बाय तुमी उलयताय न्हू तुमी नोक जावन उलयताय. आमी थिंग देवा उतर शिकोवंक मेळटा तुमी येवन शिकाय. मिसा गेले जाल्यार शर्मांव आयकोताय पूण जाय त्यो गो तें मेळना एक उतर आयकोंक आनी शिकोवंक. आमी मिसाकूय वयताय आमी थिंगाय वयताय. पूण तुमी अपमान कोत्ताय. कोणाक? म्हाका न्हू देवाक. तर हें आमी आमच्या भावार्था पळोवन आमी जियेतात. आमी आमकां तपासाय आमी तांकां अपमान कोत्ताय काय ती आमकां अपमान कोत्ताय ते आमी सोंसूंक ताकयता काय हांव अपमानीत जाता काय? तिणें म्हाका म्हणलें म्हूण हांव तेजे वयल्यान आनी कितेंय रायटर कोत्ता काय? तियात्र बरयता. बऱ्यांतलो बरो तियात्र हांव ताका बरी बूद शिकयलें आं न्हू बाय. ताका हांवें बरी बूद शिकयली. तेणें म्हाका अशें म्हणलें तेशें म्हणलें हें म्हणलें तें म्हणलें. हांवें ताका बरें दिलें जाण मरे. कितें केलां हांवें? तियात्र केला. तुका बरें दिसलें म्हाका बरें दिसलें. बरें संवसारान दिसलें. हें व्हरोन मेवतलें आमकां? तुका कितें दिलें तें? ओकमान केलो तो? हांवें तेजी लज काडली मरे सारकी. ताका जा फाऱ्यान उलोवपाक बरें दिलें सारकें आनी उलोवपाक तोंड देखून उगडलो ताणें. म्हाका बरें दिसलें पूण हांव पडलो सकयल. जरी तो चुकला तूं चुकला जाल्यार हांवें तुका बरें बसा बाबा यो बस रे आमी उलोवया न्हू. घे बायबल घेवया. तूंय क्रिस्तांव हांवूय क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें? क्रिस्ताच्या बागेली आमी. तो भाव आमचो तो बापूय आमचो. आमी भासाभास करया.
हांव नको तें तूं म्हाका सांग, तूं नको तें हांव सांगता. आमचें चुकता जाल्यार हितून तपासून पळोवया. भगवन पावलू सांगता तुमचो भावार्थ खंय आहा तो तपासून पळय. पूण आमी कितें म्हणटाय, आवय तेका बरें दिलें सारकें. बरें दिलें म्हळ्यार कितें नामून दिलें? 50 रुपया पगार फावता 200 रुपया काडून दिलो? हय गो बाय. परत जमनीर आपटिलो, अपमानीत केलो, तूंय अपमानीत जालो आनी तूं गुलाम जालो सैतानाचो. चाकोर जावंक ना देवाचो. हांव चाकोर जावंक ना देवाचो दुसऱ्याक अपमान करून. हांव गुलाम जालो सैतानाचो. तरी आसतना देव म्हाका सोडिना. देव म्हाज्या फाटाफाट येता. आनी केन्ना काल हांव देवाचो चाकोर जायसर देव म्हाका सांडिना. देखून आमकां एक एक दीस आमच्या जिवितान वाडयता. कितें कोत्ता? जायतो म्हणटा आवय तो बरो कित्याक ताका देवान सगळो देव आहा तेजे बागाक. देव सगल्यांच्या बागाक आहा, बऱ्याय मनशाच्या आनी वायटूय मनशाच्या. चिंतू नाका तेजेर येयलें तें ताका देवान दिलां. दुयेंस पिडायता ती देव दिना. संवसाराची गिरेस्तकाय देव दिता, पूण एक देवाच्या हेज्या प्रमाणे पळय तांकां ना जायते देवाचो सैतानूय गिरेस्ताय दिता संवसाराची. आनी हाका लागून ही भावार्थाचो पयलो गूट आमकां शिकोवंक, आमकां भावार्थ आमी देवाशी येता जाल्यार आमी देव आहा वो ना ती पयली चवकशी जाणूंक जाय. आमच्या भावार्थान आमी जियेता जाल्यार. आनी हो भावार्थ जावन आसा कित्याक देव आत्मो. देव कोण? आमी कोण? आतां आत्मो आत्म्याचें मागणें आयकता. आमी कुडीन मागणें केल्यार देव आयकतलो ना. आतां देवाक खंयचें मागणें जाय? आत्म्याचें मागणें म्हणटा तें खंयचें? मागणें कशें करप आमी? स्वतान आनी स्वत खंयचें उतर दे? देवाचें उतर. आतां देवाचें उतर आत्म्यान कशें कोत्तली? एकूच मागणें आसा आत्म्याचें. सॉरी, तें उतरान शिकयलोलें. तें म्हणोंक सांगूंक ना तेणें. आमचें मागणें बाबा कोर म्हूण सांगलां. आमच्या मातयेवाचो शुभ वर्तमान 26 वडवाच. जेजून शिकयलां मागणें कोरात म्हूण सांगलां. पूण आमी म्हणत आहा आमचें जिवीत भर आमी म्हणटा. मॅथ्यू 6:9 ह्या पोरी मागणें कोरात. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. प्रार्थना म्हळ्यार मागणें. म्हणचें काय करचें? करचें. म्हणचें काय करचें? करचें. म्हणचें काय करचें? म्हणटात काय कोत्तात? म्हणटात काय कोत्तात? म्हण पळय जेजूचेर सांगलेलें आयकलां काय आयकोना सांग. म्हणटात पूण करिनात. म्हणटात पूण करिनात. चुकली काय ना आमी? मागीर म्हळ्यार देव मागलें मागल्यार देव दिना. ब्रदर आमची मागणी देव आयकना, तुजी मागणी आयकतलो. करप कितें आनी म्हणप कितें? जेजू भाशेन आजचें हांवें. जेजून कितें केलें? जेजून मागणें कशें केलें? लाजार मेलो कितें म्हटलें? बापा हांव तुका तुवें म्हाजें मागणें हेका म्हणटा केलें. जेजून देवाक आर्गां दिलीं. आमी कितें म्हणटा? दी. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तेणें शिकयलां तें आमी म्हणत आहा म्हणत आहा म्हणत आहा पूण करीत ना करीत ना करीत ना करीत ना. इस्कॉलाक वयता 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 एग्जामीक आन्सर दिना दिना. पास जातलो? रिजल्ट आसतलो?
इंजिनियर जाला पण प्रॅक्टीस करिना दोतोर जाला पण केन्ना प्रॅक्टीस करिना बरो दोतोर म्हणटलो गिरायक भियोन पळोवतलें. पळय चुकतात कशीं ती आमी. एक उतर देवाचें जें पवित्र उतर आसा आमच्या जिवितांत घालीत जाल्यार आमी जेजू भाशेन. जेजू आमचे भाशेन आसलो वो ना? मनीस आसलो काय ना? पळय तो देवा भाशेन जालो काय ना? तेणें सांगलें हांव आनी बाप एक म्हूण सांगलें काय ना? आनी तेणें उलयल्लीं उतरां देवान सांगले भाशेन देव कोत्तालो तेन्ना उजवाड जालो. जेजून सांगलें तूं बरो जालो काय जावंक ना? तूं आनी हांव जेजू भाशेन जेजू क्रिस्ताची कूड जाल्या वो ना? जाल्यार जेजू भाशेन कितलीं उतरां उलयल्या, कितलें घडलां आमच्या मदें? आमी जावंक ना. फकत आमी उतरां म्हणटा जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वा उतरां. कितले उतरां तें जेजू भाशेन उलयल्या? जेजून उलयलें पयलें उतर बापा तांकां हांवें तुवें कितल्या जाणांक बोगशिल्या? आमकां दुखयतल्यांक आमी कितलीं जाणांक बोगशिल्या? सद्या घोवाक बायलेक बोगसना, बायलेन घोवाक बोगसूंक जायना. ती मेजर चूक जायत जाल्यार म्हाका सोडून दुसऱ्या बाराबर तूं कशेंच गेलें. म्हाका सांडून तूं कशेंच गेलें. आतां न्ही काय येयलां. फक्त हांव म्हाजे बायलेचें नांव इबाड करूंक तयार आहा पूण बायलेक बोगसूंक तयार ना. कोण नको आसलो, हो लोक जाणा आसलो पूण म्हाजे आनी बायले भितर संबंद तुटला म्हूण खबर नासलें म्हाका दुखलां म्हणून. पूण ही दूख कोणें दाखयली? हांवें दाखयली. जालें जेजू भाशेन आमी तोंडान म्हणोंक कितले हुशार? तोंडान म्हणोंक आमी कितले हुशार? जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वा उतना म्हाजो वावरूय ना आनी उतराय ना. वय वो ना? प्रेज गॉड. तर जेन्ना हें बदलता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता म्हणटा. जेन्ना एक कोन्य आमचे एक कोन्य कितें आहा? जिवितांत आसा. संवसार आसो पर्यंत न्हू. एक बायल घोवाक बांदून कितलो तेंप उत्ता? कोण एकलो जितो आसोसर. घोव बायलेक, हो बायल घोवाक. जेन्ना घोव मेलो जाल्यार बायल सुटली. तिच्यान दुसरो घोव करूंक जाता. दुसऱ्या घोवा कडेन जाल्यार काजार जावंक जाता काय जायना? पूण आमी जिती आसण जावंक सोदता. आमी ह्या संवसारांत पळयता जिती आसणांच तुजें म्हाका पडोंक ना. सुखान आनी दुखान वायटान बऱ्यान पिडेन शिडेन आमकां सांगात दितलो. खूंय आहा उतर देवाचें? देवान घडलां मनशान मोडूंक जायना. खूंय आहा बावार्थ देवाचेर? तोरी आसण संवसारांत जियेता. तोरी आसण संवसारांत कित्याक? आमी वायट बरी मनशां म्हणून वायट मनशां म्हणून आमी जियेतात. आमचें जिवीत बोलूंक देव आमकां टायम दिता. हांवें चूक केल्या ती वळखोंक. आनी आमी म्हणटात आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी. आमचेर चुकलोल्यांक तोंडान म्हणटात. कोन्यांनी कोत्ता काय? जेजू भाशेन आजचें हांवें जेजून म्हटलें बापा बोगोस ताका. हांवें म्हटलें बोगशी ना तुका. वय काय ना? आनी मागीर कोत्ताय मागणी रेतीर कोत्ताय तेरूय कांय ना. खूंय गेलेलें माना? खूंय ना. कितें हाडलां? कांय ना. फटयलें गो मानाक. हें जायना जावंक. भासावणी गरजेची. बाय खंयची वाचताली गो तूं? ना तें आमच्या बापाचें मागणें. हें चौगुलें तुमी जाणा. हें शिकोवपाची गरज ना तुमकां. पूण हांव तुमकां हेजे वयर भर घालतां. मागणें वत्तेर सदांच करचो जिवितांत तुमच्या तुमकडे घडटा तेन्ना. आनी एकूच फावटी न्हू तो तुमकडे जाता तितले फावट दिसभर बेकार आसतात. दिसभर उगडास करात देवाचो. दिसभर देवाक आर्गां दियात. आयचो वेळ दिला म्हाका, हो टायम दिला म्हाका. हें पवित्र बरयल्लें उतर तें.
पयसो सांगता नवें गीत रचून गायात. तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत नवें कितें म्हाज्या जिवितांत कितें घडलां पळय तें देवाक आर्गान दियात. नवे भशेन नवें गीत रचता आमी. देवाक आर्गान देवाक वाखाणटा, देवाची तुस्त कोत्ता. आमी हिंगा मागण्याक वयताय, आमी खंय मागणे वयताय थिंगा. आतां खंय मागणे येयले आमी उजगांवा. मागणे येयलें शिकों येयलें. हें जशें भुरग्याक आमी इस्कॉलाक धाडटा, आमी जाणटी जावन येता आमी फेल जालीं. आमकां कितें जायें तें ना आमचे कडेन. आमी स्वर्गार ना, आमी पर्गुतरींत आसा. आतां वाट आहा आमकां, स्वर्गारूय वचोंक जाता, इफेनानूय वचोंक जाता. दोनूय वाटो आहा आमचे कडेन. पूण आमकां खंयची वाट जायी? आनीक आमी मेवता शिकोंक. ह्या जाग्याचेर मेवता शिकोंक. हिंगा आनीक दुसरीं उतरां ना. हिंगा फकत जेजूची वाट आहा. जेजू सांगला हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. कोणूच बापा सरशी वचना बगोर म्हज्या वरवीं. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं. आनी तो जेजू ती कुर्साची इमाज. तो कुर्साचेर मेलो, आपलें रगत व्हरयलें, तें कुरूस नितळ केलो, त्या कुर्साक बागयोत केलो. त्या कुर्साची आमी आतां नमस्कार कोत्ता. कित्याक लागून? जेजूच्या पवित्र रगताक लागून. त्या कुर्सा वरवीं आमकां जिवीत मेवलें. आमी म्हणटात कोरेजमान बरें करून पन्नीपात करून तुका नमस्कार कोत्ता सोमिया, कित्याक तुवें सोडयलो सगळो संवसार. आमचीय सोडवण कर. तो म्हणटा तुये म्हाजे पुता म्हज्या, तुज्या हें सोडवण केली, भावार्थ मात दवर. देवान सोडवण केली काय कोत्तलो? ती बरी जाताली, बरी जातली काय जाली? ती जाली म्हणली ताबडतोब बरी जाली. बाय केलो तेम देखून हात दुखतालो तुजो? कितले दीस? केन्ना देखून? 8 दीस जाले. पूण 8 मिनटां देखून लागोंक ना बरी जावपाक. बरी जाली म्हणटात बरी जाली. ब्रदर वखद लायलें, मलम दिलें, टॅबलेट दिली. ओय, जेजूच्या नांवाची टॅबलेट दिली. जेजूच्या नांवाची बासावणी दिली. जशें मोइसेसाक 2 टॅबलेट दिले देवान आख्खे इस्रायल फौजेक सांबाळपाक, ते भाशेन ब्रदरान आतां एकूच टॅबलेट दिल्या जेजूच्या नांवाची. आनी टॅबलेट म्हाका सगल्यांक दिता. जेजूचें नांव सदां ओंठाच्या जिबेचेर दवरात. आर्गां तुका जेजूक सदांच म्हणत. आतां म्हणटा तें बरें आसा. सकाळीं उठलें म्हणटा पयलीं आर्गां तुका जेजूक ही टॅबलेट घेयात. जशें पयलें उठोन तोंड धुतात, धुता काय दिना? दुसरें काम मागीर दांतांक धार काडटात, फायल मारतात दांतांक न्हू. मागीर कितें जालें, ब्रेड पाव मस्को चाबोंक जावं दांतांक ताकत येता. तेच भशेन देवाचें उतर कितें जालें तुमच्या आत्म्यांक ताकत मेवतली. आर्गां तुका जेजूक आयच्या दिसा पासत, ह्या जिविता पासत, जिविताक दिली भलायकी पासत, ती भलायकी खूंय आसूं तुजी बिगडलेली आसा ती पासून धांवून येतली जेन्ना तूं आर्गां वाखाणणी कोत्ता तेन्ना. तेच्या कुर्सा वरवीं जेजून सोडयला संवसार. बापा तांकां बोगूस. आनी जेन्ना आमी जेजूक उलो मारतात तेन्ना आमी आमचे चुकी उगडाचो जेजूक आमी भेटयतात, आमची भेट कोत्तात तेन्ना म्हळ्यार आमी जेजूक वाखाणटा तेन्ना आमी आमची भेट जेजूक कोत्ता. आनी तेन्ना तो आमकां परतून जाप दिता, आयजूच तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. आयज आमी आहा ती सगळीं आयजूच जेजू सांगाताक आहा. दोगोत एक जाणां तुमी म्हज्यान एकठांय जालें जाल्यार जेजू खंय आसा? आमच्या सांगाताक आसा. कोण तो जेजू? देवाचें उतर. ताच्यो बासावण्यो आमच्या सांगाताक आसा. आमच्या तोंडांत आसा, आमच्या काळजांत येता. जेजू खंय आसा? आमच्या काळजांत, आमच्या तोंडांत आसा. उतर तुका लागींच आसा. उतर कोण? जेजू. उतर कोण? देव. उतर कोण? पवित्र आत्मो. खंय आसा? त्या तोंडांत आनी काळजांत आसा. रोमन 10:10 वाच. रोमकारांची 10:10 वड. काळजांत तावन नोय वड वाच. खरेंच जेजू सोमी म्हूण. जेजू सोमी म्हूण सगळीं म्हणत न्हू तुमी. नाकात जेजूची खबर तुमकां. जेजू सोमी म्हूण
म्हज्या तोंडान म्हज्या तोंडान उच्चारूंक उच्चारून तूं हांव वळखून ओळखून घेशी आनी देवाक ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांतान बावार्थ दोर्शी जाल्यार तुका म्हाका तारण मेळटलें. तारण म्हणल्यार कितें? सोडवून. जेन्ना आमी ओंठांनी उच्चारतात तेन्ना आनी काळजान बावाट्ट तेन्ना जेजू मेलो आनी जिवून जाला म्हणून. जेजू जिवून जावन खंय रावता? जेजू खंय आसा आतां? आनी कोणी म्हणल्यार काळजान म्हणून जेजू खंय रावता काय म्हणल्यार? बावार्थाची उच्चारणी सांगता जेजू जिवून जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक. पूण तो उगी बसोंक ना थिंगा. बापा लागीं विनोती करून पवित्र आत्मो आमकां धाडला. पवित्र पुस्तक. आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक रावता. तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता तें पवित्र पुस्तक. आमी यो पवित्र आत्म्या यो पवित्र आत्म्या यो तो म्हणटा हांव येयलोलो आहां कोणूच म्हाका चाकोना. चाकोन घेयात आनी चाकोन पडयात सरेस्वर कितलो गोड आनी मोवाळ तो. कोण चाकोना? खूब गूण येता. आयकोत जाल्यार झेम येता. वाचता झेम येता. पूण पिक्चर पळयता जाल्यार सिरियल पळयता जाल्यार आनी कितेंय पळयता जाल्यार कॉमीक पळयता जाल्यार झेम येयना. दोळे व्हडले जाताय. खंय हा बावार्थ आमचो? खंय हा बावार्थ? देवाच्या उतराचेर हा बावार्थ? आयज आमकां देवान दिसला. आयज सांगलां देवान आमकां आयजूच तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. जरी तर आमी ह्या उतराचेर विश्वास दवरशात जाल्यार जेजू सोमी म्हणून जेन्ना त्या चोरान एका फटकिऱ्या मनशान मोरच्या वेळार जेजूक अडकोन गेलो आनी जेजूक ताणें उलो मारलो जाल्यार तेकाच जेजून सांगलें तूं आयज म्हज्या सांगाताक आसतलो. आयज आमी जेजूक उलो मारल्यार आमी जेजू सांगाताक आसची ना. ही कुर्सा वयली निमाणी उतरां जेजूच्या काळजाचे आवंडे आशा तेजी आमी आपल्या सांगाताक रावपाक. तो म्हणटा म्हाका तान लागल्या. ते म्हणटा कसली तान लागल्या ताका? उदकाची? तुज्या आनी म्हज्या काळजाची, तुज्या आनी म्हाज्या जिविताची, तुज्या आनी म्हाज्या देखीची वाटेची. तशें आमी जेजू भाशेन आसपाक म्हजे भाशेन जायात म्हणलें ताणें. म्हजे भाशेन जायात. हांव एक ल्हानवीक आनी दुलोप काळजाचो. आमी कोण जाणात तुमी? एफेशियन 2:10 वाच. थँक्यू जिजस. हें सारकें चड आवडीचें आनी चड म्हाजें शिकपाचें उतर दुसऱ्याक तुमकां शिकोवपाचें उतर ही लायन भगवन पावलूची एफिस्कारांक बरयलेली ती आयज म्हाका आनी हांव ही आयज तुमकां दितां. आनी इल्लेले पावटी चडशें हांव लायन दिल्या शिवाय तो भायर वचोंक जायना म्हाका कडेन. हितून जाणें केल्याचें आमचें जिवीत आसा. हांव कोण तो वळखोवपाचें. हिंगा आमी बरयलां. वाच. आमी देवाची रचना. देवाची पुरो. हांव हिंगासर म्हणटा हांव देवाची रचना. हांव कोण? हांवें पयलो म्हाका वळखोंक जाय. आनी हांव सदां ती वाचता तेन्ना हीं उतरां कमी कमी परतून 2 पावटी 3 पावटी हे भासावणी वाचता हांव. आनी हांव तुमकांय सांगता तुमीय वाचात. देखून हांव तुमकां चडांत चड उल्लेख करता 4 शिव वर्तमानाचो. माथ्यू, मार्क, लूक, जॉन.
कित्याक हें चारूय शिव वर्तमान जेजूचें जिवीत. तशें गायन आमी कांय बरे उमेदीन म्हणटात जेजू भाशेन आजचें हांवें उलयतना वा उठतना. तर ह्या शिव वर्तमानांनी फकत आमकां मेवतलीं जेजूचीं उतरां, जेजूचो वावर आनी जेजूच्या मनांत कितें आसलें तें भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन आमकां दाखयता. तर हिंगा एफेसकारांक बरोवन भाग्यवंत पावलू पवित्र आत्म्याचें बेश्टें बरोवंक न्हय. भाग्यवंत पावलू आपले बुदीन बरोवंक ना, पवित्र आत्म्याचे बुदीन बरयलां. आख्खें पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्यान बरयलां. तर आमी देवाची रोसना, हांव देवाची रोसना. कित्याक देवान रोचला म्हाका? वाच. आमी देवाची रोचना आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोन्यो करूंक आमी जियोचे खातीर देवान आमकां रोचल्यात. बरें, आतां ही आख्खी लायन वाचल्या. आतां एक 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 उतर आमी घेवन तें समजून काडया. हांव देवाची रोसना. कित्याक देवान म्हाका रोचला? आपणे आपणे म्हणल्यार कोणें? आदी फुडें केन्ना? जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार रोचचा पळय तेन्ना देवान तयार केलेल्यो बऱ्यो कन्यो तुका आनी म्हाका रोचला. आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो. तुमकां देवा भाशेन रोचल्या देवान? देव काय बरो आसलो, गिरेस्त आसलो, हांव गरीब आहा असलो रोचला? पूण आमी देवाक शेणटा. कितें दिलां देवान म्हाका? कसलें दुयेंस दिलां म्हाका? आनी चडशें अदीकान अदीक शेणटा काजारी जोडयो. 4 वर्सां 5 वर्सां जाल्या उपरांत. पयलीं शिणोना. पयलीं हानी 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 हानी, मागीर नो मनी, मागीर कोमेस तो रेडो, तें गाडू, तें हें, तो असलो, तो तसलो, म्हाज्या गोड्याक बांदलो म्हण म्हाका आनी कितें असलीं उतरां मागीर उलयतात. पयलें हानी हाली. तेजे भाशेन पयलो देव बरो आसता आमचो. आमी देवाची रोसना. कित्याक देवान आमकां रोसल्या? आपणें कितें बरें केलां पळय तें. देवान कितें बरें केलां आमी सोदूंक जाय. तेन्ना भावार्थ आहा जाल्यार देवाचो गूट आमकां मेवतलो. कित्याक भावार्थ विरीत कोणाच्यान देवाक मानवंक जायना. तर हिंगासोर देवान म्हाका रोचला जाल्यार देव आसा. कित्याक देवान म्हाका रोचला? देव कोण हें हांवें म्हाज्या भावार्थान तपासूंक जाय. हांवें शिकोवंक जाय. हांव दुसऱ्याक शिकोवपाक सोदतां पूण हांव शिकतां काय? म्हाजी गरज आसा. आनी थिंगा तर सांगता कित्याक रोचला तें थिंगा आन्सरूय दाखयता. आपणें म्हळ्यार देवान कितें बरें केलोलें. देवान कितें बरें केलां? कोण जाणा देवान कितें बरें केलां? सॉरी, म्हाका एकलें कोणें मोठ्यान सांगत. म्हाजी दुसरी सांगत. देवान सगळ्यांक बरें केलां म्हणटा तें हांव संवसारान येवच्या आदीं म्हाका कांयच उणें दवरूंक ना. हांवें कितेंच करूंक जाय म्हणून देवान म्हाका दवरूंक ना. सगल्यो वस्तू देवान पयल्यो तयार केल्यो. म्हाजेर म्हाका रोचला. समजता तुमी? ह्यो देवान पयल्यो सगळ्यांच्यान पयल्यो बऱ्यो वस्तू केल्यो ह्यो. आपणें कितें केलें त्योच वस्तू करूंक तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान धाडला. देवान कितें केलां पळय तें म्हळ्यार बरें करूंक तुज्या जिवितांत सदां. जरी तर हांव दुसऱ्याचें बरें चिंता जाल्यार आमी देवाचीं कोण आसलीं ना. आमी देवा भाशेन हांव मातयेची. तरी आसतना देवान मातयेच्या हितून आपलो आत्मो घातलो, आपल्या भाशेन आमकां केली आनी बरें करून दवरलां पळय तें पळोवंक. आयज आमी कितें बरें करूंक देवान हांवें केलां तें तुमी करात, हांवें तुमचो मोग केला सो तुमी एकामेकाचो.
कोत्ता काय आमी सगळीं देवान कितें बरें देवान केलें आमी कशीं कोत्तलीं देवान सगळें बरें केलां जें कितें ना ताका दिवपाक केलां म्हाकोडे आहा म्हणटच हांवें तुका दी जाल्यार देवान केलें न्ही देवान म्हाका आपलो मोग म्हाज्या भितर घातलो तोच मोग हांवें काडलो म्हाज्या भितरलो दुसऱ्याक दिलो तेन्ना देवान कितें बरें केलां तें येता जायते कोण एक बी 100 पावटी पीक दिता एक झाड खंय कितलीं 100 वर्सां देखून फळां दिता तेच भशेन आमी कडेन 100 वर्सांची येना फळां दिवंक जायना एटलिस्ट 50 तरी आमच्यांनी फळां दिवंक जातलीं काय देवान बरें केलां तें करूंक जातलें काय आमच्यांनी जाता काय जाल्यार देवळान गेल्यार जिंचे हांव कोत्तां काय आनी आमी देवाची रोसना कित्याक ताणें रोसल्यां आपणें कितें बरें केलां पळय तें देवान म्हाका कितें बरें केलां सदांच सोदचें जण एकली सोदत आनी जर तर तुमी भावर्थान स्वता म्हणटा देवान केलां म्हणे नाल्यार जायते म्हणून हांवें केलां तें म्हाज्या पांयचें तें बाट कोणाचें म्हाज्या पांयचें पांय घेवन येयलो कितें जाता आसतना हिंगा पांयचें आनी मांयचें कोणाचें कांय ना सगळें देवाचें आनी हें देवान तुका आनी म्हाका दिलां हें पयलें देवान बरें केलां म्हाका बरें केलां कित्याक ताका बाट म्हाजें केलां ताका लागून अभिमान जोडटा म्हाजें म्हणून देव म्हाजो म्हणून अभिमान जोडटा काय हांव देवान दिला म्हणटा हाचे उपकार आडयता काय हांव कित्याक आपणें कितें बरें केलां देवान कितें बरें केलां देवान तर म्हाका दिलां जाल्यार हांवें कितें दुसऱ्याक दिवंक जाय काय नाका बाट दिवंक जातलें म्हाज्यान दुसऱ्याकू ना पूण बाटा उद्देश कितें उत्पन्न जाता तें तर दिवंक जातलें काय तितून एक झाड आहा तितून आनी एक कितें आहा वो तेजो कितें इनकम येता तो काडून कोणाक गरिबांक कितें करूंक दिवंक जातलो काय म्हाकोडे हें देवान बरें केलां न्हू देवान सगल्यांक कितें ना कितें दिलां आपणें कितें बरें केलां तें करून हांव ह्या संवसारांत जियोवपाक देखून देवान म्हाका रोचला बरयलां थिंगा वाच आतां वाच बरे सगळे आयकात बरे भाशेन ह्या भावार्थाचो फोड काडात आयच्या दिसाक वाच हांव देवाची रोचना सगळीं म्हणत बराबर हांव मागीर देवान आदी फुडेंच तयार केलोल्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक हांव जियोचे खातीर देवान म्हाका रोचलां प्रेज द लॉर्ड आयज आतां आमी शिकले कोत्तलीं काय कोत्तलीं तुमी कितें करूंक जाता आमच्यांनी कितें करूंक जाता कोणें उदाहरण सांगात म्हाका देवान बऱ्यो कन्यो केल्यो कितें करूंक जाता तुमकां उदाहरण दिता आमचो जिवाचो शिव वर्तमान 13-20 वर 13 वड जिवाचो शिव वर्तमान जॉन गॉस्पल जॉन 13-20 वर 13 वड वाच पळय तुमी म्हाका गुरू आनीक सोमी म्हणटात आयकात मातशें राव आमी कितें म्हणटा जेजूक आमी गुरू म्हणनात त्या तेंपार तो गुरूजी संवसारांत आहलो तो शिकयतालो आतां आमी जायते वयता थिंगा आमचे पाद्री आसात आमी फादर म्हणटात कितें म्हणटात आनी अशें आमी हितून हें करता ताका आमी ब्रदर म्हणटात तूं म्हाका कितें म्हणटा हें नांव म्हाका फावो नासलें बरें म्हणशें जाल्यार कित्याक हांव बायबल वाचूंक नोको आसलो हांव बरोवंक नोको आसलो पूण हांव पयशे करूंक संवसारीक गिन्यान हुशार आसलो खूब गिरेस्त जाल्लो भुरगेपणांत देखून 9 वर्सां 10 वर्सां हांव चिंतालो हांव तेन्ना सावन क्रिस्तायेन बरोच आसलोलो कामान चोरून न्हू एका नागून फुटून न्हू रात आनी दीस बरो आतां आहा तसो न्हू थोडे काण थांबो आसलो सारको
उतरांनी पदवेन आहलोलो, कश्टांनी पदवेंत आहलोलो आनी पयशांनी गिरेस्त जालोलो. पूण चड गिरेस्त जाल्यार म्हणून कितें जाता मागीर गर्व येता. म्हाज्या असलो कोण ना. तेन्ना देव बी आनी व्हडले देवाची खबरूय म्हाका नासली. संडे क्रिस्तांव, आयताराचो क्रिस्तांव मिसाक वचपाची. आनी केन्ना तर म्हाका मातशें कितें जालें जाल्यार अडचण्यो येयल्यो जाल्यार सकाळीं मिसाक आनी सांजे देवळान 2 देवांची पुजा. हांव फट मारना. म्हाज्या जिवितांत कितें घडलां पळय तें, हांवें कितें केलां पळय तें. आनी देखून म्हणलां हांव पातकेचो देवा आनी तुमकां भाव भयणी दो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता देवा मुखार आनी तुमच्या मुखार. देव म्हाका दिश्टी पडना, तुमी म्हाका दिश्टी पडटात. पूण जेन्ना म्हाजे गूण तुमी आयकले उपरांत समजले उपरांत तुमी म्हाका पळोवन देवाशी पावतलीं. हांवें म्हाजी चूक ओळखून घेतली. हांव आतां देवाशी आहा. आतां देवळान ना, आतां मनशाशी ना, आतां हांव देवाशी आहा. आनी तुमी तो त्या देवळान म्हाज्या भाशेन आहा जाल्यार वो तुमी त्या देवाशी आहा जाल्यार तुमी तुमचें जिवीत बदलून देवाशी येवपाक हो उलो तुमकां देवाचो म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. आमी जेन्ना तितून वयता तेन्ना आमकां बरें दिसता. म्हाका बरें दिसतालें. पूण सदांच कश्टावतालो. हे वटेन दुयेंत, ते वटेन आनी कितें, ते वटेन धंद्याक मार, ते वटेन मनशाची सतावणी, ते वटेन आनी कितें. पूण नांव आहलोलें पूण दादागिरी, झगडी, पाडी उतरां चालूच आसतालें. सुसेग नाहलोलो. कोण सुसेग काडटालो? सैतान. आनी देव म्हाजो दुखी जातालो. कित्याक देवान म्हाका म्हाजे मांयच्या कुसयानूच आपणायलोलो. जेरामाया सांगता, जसो इसायास सांगता ते भाशेन. देवान हें काम म्हाका दिवचें म्हूण आदी फुडें चिंतलोलें. पूण हांव करूंक तयार नाहलो देखून ते भाशेन कश्टावतालो. आनी तेन्ना जेन्ना हांव ग्रेस्त जायत जालो, म्हाजी काजार जालो. काजार जावन बायल हाडली, बायल येवन भुरगीं जालीं, आनीक धंदोय वाडलो, कितें जालें. पूण सुसेग बिगडलो. सुसेग ना जालो. आनी सुसेग काबार जातरीच मागीर कितें जाता? लाचार जाता. भिकारी जायत येयलो. करोडपती मनीस, लाखपती मनीस त्या तेंपाचो, 50-40 वर्सां पयलींचो. ब्रूत शिकप नाहलोलो पूण पयशांनी गिरेस्त आहलोलो. असलो मनीस दादागिरी, असलो मनीस लाचार जालो. लाचार जावन पिडेक सांपडलो. पिडेक सांपडून मन्नाक तेंकलो. आनी मन्नाक येवन संवसाराचें आनी देंवचाराचें आनी दोतोराचें 3 जाण बागाचें उतर. जसो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो 3 जाण बागाचें उतर कितें दिता? जिवीत दिता. पूण संवसाराचें, देंवचाराचें आनी दोतोराचें उतर कितें दिता? मरण. तसलें मरण म्हाका दिलें. आयची रात. फाल्यां तेजें मोडें व्हरोंक तयार कर. बायलेक हुकूम दिलो, कोणूय सोयऱ्यांक तयार कर. आनी जेन्ना बायल दुखी जाली, पूण देव म्हाज्या भितर आसलोलो. हांव देवाक वळखो नासलो पूण देव म्हाका वळखतालो. आनी म्हाज्या तोंडान उतर भायर सरलें पयले फावटी म्हाज्या जिवितान म्हणटा तें, म्हज्या सांगाताक जेजू आसून म्हाका कांय जावचें ना. जेजू आसून म्हाका कांयच जावचें ना. आरे हांव जेजूक केन्ना, जेजूक म्हाका खबरूच ना. जेजू हांव म्हणून जाणा आसलो पूण जेजू कोण, जेजूचें हें कितें हें हांव नोको आसलो. आनी ती रात हांवें बरे भाशेन काडली. सकाळीं उठोन डिस्चार्ज घेतलो, घरा येयली. आनी घरा येवन दिमी घालून, हातीन बायबल घेवन, दुकां घेवन हांव रडलो. तेन्ना हो बायबल नासलो, धाकटो बायबल आसलो तो, नवो करार. आनी जेजूक भासावणी गेली. आयज सान म्हाका गिरेस्ताय नाका, म्हाका व्हडपण नाका, पूण म्हाका तुजें उतर शिकोवंक 2 वर्सां जायीं. खंयची भिरांत येयली मागीर? मन्नाची. आतां म्हाका जिवोंक जाय. आनी देखून तुमकां सांगता, जिवीत कितें मेळटा? फकत देवाच्या उतरान.
फकत देवाच्या उतान तुजे गिरेस्तकायेन, तुज्या भांगरान, तुज्या बाटान, तुज्या बेसान, तुज्या व्हडपणान तुका जिवीत मेळचें ना. पूण देवाचें उतर तुज्या भितर इगत जाल्यार सगल्याचो नाश करून तुका जिवीत दितलो. देखून सांगला वाट स्वतान जिवितां उच. आनी 29 वर्सांची म्हाजी 25 वर्सां क्रॉस इतल्या वर्सांची काणी. जेन्ना हांव 8 वर्सांचो 9 वर्सांचो आसलो तेन्ना दिमी घालून रडलो आनी इस्कॉलाच्या बांकार पयलो बसलो. चिंतें नाका हांव इस्कॉलाक वचोन बसलो म्हणून ना. घरांत बसोन मातशें सारको वचोन म्हणटा म्हणून सारको नासलो. ABC वाचूंक जाणा आसलो, एक उतर वाचूंक जाणा आसलो, पूण टायम दिवंक नको आसलो. केन्नाय हें बसलो उबोण येता न्हू, येता काय येना समजना कितें. पूण दुसऱ्या कडेन आयकूंक काणी आयकूंक बरी दिसता. ते भशेन आयकूंक बरें दिसता. शर्मा आयकूंक बरो दिसता, पूण आयकल्या उपरांत घरा कडेन करूंक बरो दिसना. आयकता तेन्ना बरें दिसता, मोतीन बरें येता, आतां हिंगा येयलें आयकूंक बरें दिसता, पूण करूंक तुमकां बरें दिसचें ना. पूण करूंक सोदात, करात. देखून जें सांगलें हे परी मागणें करात, तें मागणें जाता. रडलो तेन्ना फकत रात आनी दीस म्हाका चलोंक जाय. म्हाज्यान 1 किलो वेट म्हाज्यान उबारून दवरूंक जायनासलो. 1 किलो फट म्हूण आयकात. पूण खरो तो असले मनीस हिंगा उबो आहा तुमच्या मुखार. देखून तुमकां भावार्थाची गजाल उलयता जाल्यार हितूनच उलयता. आनी भावार्थान आसा आमचें जिवीत, तेज्या शिवाय आमकां जिवीत ना. आनी म्हाजी सुरवात हांव दुसऱ्याची खबर सांगना. ज्या जाग्याचेर उबो रावता हांव, ज्या जाग्याचेर हांव वयतां, जायत्या गांवांनी देवान म्हाका भोंवडायला. आनी आमच्या गोंयांत सगल्या गांवांनी हांव भोंवलां. आनी जें कितें हांव तोंडान उच्चारतां तें देव केन्नाच ना म्हणोंक ना आयज पासून पवित्र सभे मदें. जशें आनी म्हाज्या जिवितांत जें कितें आसा कितें देव म्हाका दाखोवन जें तोंडान भायर सरता तें तुमच्या भितर कितें आसा तें म्हाका दिश्टी पडटा. म्हणा म्हाका दिश्टी पडटा. कित्याक लागून दिश्टी पडटा? हांव देवाच्या उतराचेर स्वत मानतां. स्वत मानतां देवाक म्हळ्यार तें उतर हांव नियाळटां. तेन्ना तुमकां सगळीं दोतोन, आमी दोतोन म्हणटा न्हू, ती दोतोन हांव तुमकां उजार कोत्ता. कोण म्हणटा बिलीवर? वय हांव बिलीवर, खरो आसली बिलीवर आतां. पूण बिलीवर कसलो? देवाच्या उतराचेर बाबाट दवरपाचो. सायबीण मांयचेर बेईमान जावपाचो न्हू. पवित्र पुस्तकान बरयलां अस्तरे तूं देवाच्या पुताची मांय जावची आसा. तो पूत हांव देवाचो पूत तेक जल्मलोलो. हांव हडपाक जल्मोंक ना, एके अस्तरेक जल्मलोलो. हे भाशेन म्हाजो नियाळ, ही म्हजी चिंतना. कोणूय म्हाका सांगत सायबीण ना म्हणत जाल्यार हांव सांगता तुका मांय ना. तुमकांय तेंच सांगता हांव. खुश जाल्यार आयकात ना आयको नाकात. बरें तें घेयात. कित्याक आमी देवाची रोसना. हांवूय देवाची रोसना. आनी जेन्ना हांव बायबल वाचूंक लागलो म्हाका तान लागना आनी म्हाका भूक लागना आहली. जेम येताली तिका न्हिदतालो, जेयतालो. कितें जेयतालो? शीत कडी नासली. दुयेंसाचे पिडेक लागून दोतोराची सगळीं घेवन कितें म्हणटा माकरोणी, आमी लेत्रे म्हणटाले न्हू पयलीं. माकरोणी म्हणून नको आहलें, आमी लेत्रे म्हणटाली. ते लेत्रे हाडून उकडून ताका मीठ ना, ताका कांय ना, होण्ण ना, तें खावन हांवें दीस काडल्या. आनी हांव तें खाता म्हणून म्हाजी बायल आनी म्हाज्या भुरग्यांय खातालीं. पूण हांव तितून जिवो व्हरोंक ना. जे कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या ताका ओत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां. जॉन 6:63 वर्स. आयज तर म्हाज्या भावा भयणांनी तुमकां तर जिवीत जाय, बरें जिवीत जाय. म्हाजें एकूच तुमकां मागणें 4 गॉस्पल माथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. जेजूक आपणायात, जेजू तुमचो करून घेयात. जो हांवें कोण घेतला तोच जेजू तुमच्या जिवितांत तुमच्याय घरा भितर आसली सगळी दूख पिडा पयस जातली. जॉन 6:63.
आत्मो की जिवीत दिता. आत्मो की जिवीत दिता. आत्मो की जिवीत दिता. मागीर मांस कित्याकूच उपकारोना. मांस ही कूड. मांस ही कूड. आत्मो मागीर मागीर सांगता वाच. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. आत्मो कोण? जेजू उलयलां ती उतरां. जेन्ना तूं आनी हांव ह्या गॉस्पलान जेजूची उतरां उलयता तेन्ना आमकां आत्मो येता देवाचो आनी तो आमकां जिवितान बोधता. आयज हांव जियेता जाल्यार तें जिवीत जियेता. दोतोराच्या वखदान जेवण जावना ना म्हणल्यार लेतरांनी जियोंक ना वो त्या जेवणान जियोंक ना. आनी जेन्ना हें म्हाका वाचून वाचून एक 2 वर्सां म्हाका हांवें देवा कडेन मागलें न्ही 2 वर्सां ती 2 वर्सां हांवें कश्टायलीं हितून ह्या बायबलान. आनी 2 वर्सां उपरांत म्हणटा ते भाशेन तेज्याक पयलेंच म्हाका देवान जिवीत दिलें. हांव जायते कडेन गांवांनी भोंवलो आनी हूंय गेलो. केरला पावलो. जायत्यो वस्तू हांवें आयकल्यो जायत्यो वस्तू शिकलो पूण बायबल सोडून आयज पासून सोडूंक ना. आयज 25-30 वर्सां जालीं आनी म्हाजी आशा तुमी तेंच करचें. तुमी गॉस्पल वाचचें. बायबल आख्खो वाच. हांव म्हणना तूं बाबेर वाचनाका म्हणून. बायबल तुमी वाचात. आख्खो बायबल वाचात. कित्याक जशुआ आमकां पोन्नें कोरान फकत कसो कितें करचें पळय तें सगलें. जेरमाया, इसायास प्रवादी, इजिकेल हे सगलें आमकां देवान कितें केलां आमच्या आसपासत आनी आमी कितें करचें तें आमकां शिकयता. जसो त्या प्रवाद्या कडेन देव उलयतालो देवाचो आत्मो येतालो. आयज देवाचो आत्मो आतां येयना. देवाचो आत्मो येयलोलो आमच्या सांगाताक रावलोलो आसा तो पवित्र पुस्तक. पोन्नें कोरान म्हणटा सर्वशक्तिमंत देव सांगता. देव प्रवाद्याक सांगतालो आनी प्रवादी पोरजेक सांगताले जसो हांव तुमकां सांगता ते भाशेन. आतां तशें ना. आतां पवित्र पुस्तक सगल्यां कडेन आसा आनी सगल्यांक पवित्र पुस्तक सांगता. आतां पवित्र आत्मो आमच्या मदें आसा देखून सांगलां तो तुमच्या सांगाताक रावतलो आनी तो तुमकां शिकयतलो. जर तो तुमकां खुशी आहा जाल्यार आमकां खुशी आहा जाल्यार आमच्यांनी शिकोवंक जाता पवित्र आत्म्या कडेन. आनी ही म्हाजी आशा ही म्हाजी खुशी जाली. आनी रात आनी दीस म्हणनासतना तान आनी भूक ओडकोन आसतना म्हाका खुशी जाली आनी देवान म्हाका देवाचें उतर म्हाका जेजूचें उतर मेवलें आनी त्या उतरान म्हाका जिवीत मेवलें. आनी आतां कोणूच म्हाका म्हणचो ना त्या तेंपार म्हाका म्हणटालो म्हाजे बायलेचो पांय म्हूण. जेन्ना बायले बारा वयतालो केन्नाय हूंय पावलो जाल्यार बायलेक विचारताले ओकमान जातालो कडेन बाय पांय गो तुजो तो इतलो मात्रो जालो इतलो ओस्कोत जाल्लो. पूण आतां म्हणो जाल्यार पांय म्हणना आतां पांय तुजें चेडूं रे तें अशें कोण म्हणना. आतां घोव आनी बायल. आनी आतां तेन्ना पळय म्हाका 1 किलो उबारूंक जायनासलो. आयज हांव 20 ते 25 किलो उबारून कमी जाल्यार ½ किलोमिटर चलोंक जातली. इतली ताकद म्हाका देवान दिल्या. आं ही देवा कारणां तेंच तें हें तुमकां जिवीत मेळोवपाक तुमी करपाक लागून आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवान म्हटलां न्हू आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. पूण हें कित्यान मेवलां आमकां भुरगेंपण? फक्त तेका वाचलां पळय आमी. जी कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या तेका आत्मो आनी जिवीत जाला. आमचो देव जाणटो जाला. मागीर देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. सगळो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. मागीर कोयत्यांचें मागीर पळोवया. आमी गरिबांक कसली खबर दिता काय बाय कशें आहा गो कितें सांगू ते डायबिटीन वांदे गेले न्हू सारकें. तूं बाबा कसो आहा रे तूं नगो आकान सुसेग आहा रे. वयत थिंगा मरे वयत थिंगा त्रास मरे. हूंय गेल्यार कांय ना. काम जाल्यार काम ना. काम गेल्यार पगार सारको ना. ही गरिबांक बरी खबर कित्याक आमी ती आयकोनात. आमी ती समजुनात. बरी खबर केन्ना मेवतली आमकां? जॉन 3:16 and 17 वाच. जॉन 3
16 and 17 दोन्ही वडी वाच. पहिली वड वाच, सवकास वाच. खरेंच खरेंच ताचेर ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर, खरेंच खरेंच जेजूचेर जेजूचेर बावट बावाट तेवतान तेवता त्या त्या दर एका दर एका मनशाचो मनशाचो नाश नाश जायना जावंक जायना जावंक, पूण आमकां सासणीक सासणीक जिवीत जिवीत मेळचे खातीर मेळच्या खातीर देवान आपल्या आपल्या एकल्याच एकल्याच पुताक दिलो. पुताक दिलो. राव आतां राव देवान पुताक दिलो म्हणल्यार कितें? शॉर्टकट करुया. देवान एकल्याच पुताक दिलो म्हणल्यार कितें दिलें? कितें दिलें? देवान एक उतर दिलें. जशें देवान पयलें उतर उजार केलें, उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. तेच भाशेन देवता वरवीं आंकवार मोरयेक उतर दिलें. कित्याक म्हणून तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आयज तेंच उतर तुका आनी म्हाका दिलां. कितें दिलां देवान? तोच पूत दिला. एका पुताक दिलो म्हणल्यार एक उतर दिलें. आहा काय तें तुकोडे माकोडे? आमी जियेता काय त्या उतरान? आमी म्हणूंक जाणा स्वत मानता, स्वत मानता देवाक, स्वत मानता देवाक, सर्वेदार बापाक, स्वर्गाच्या सुराक आनी जेजू क्रिस्ताक. खरी स्वत मानता काय आमी? स्वत मानता म्हणल्यार कितें जाणा काय आमी? स्वत मानता म्हणल्यार कितें गो बाय? स्वत मानता म्हणल्यार कितें? अडकोन घेवप. कशी अडकवतली? कसो कवतलो? रुपान उतरां अडकोंक मेवता? वाचून गेल्यार मेवता? थँक्यू जेजस. बरें आसा, कांय नजो. स्वत मानता म्हण बरें हांव सांगता. स्वत मानता म्हणल्यार कितें तें? म्हाका बायल आसा, म्हाका भुरगीं आसा, तेका घोव आसा, म्हज्या भुरग्याक बापूय आसा. बायल म्हाका सांगता, ए बाबा कांय ना रे घरान भितर जेवणाक. बायल म्हाजेर पातयेवन सांगता काय विस्वास सोडून सांगता? म्हाका पातयेवन सांगता. आतां बायल जाणा मोकोडे कितें तरी आसा, म्हाज्यान जेवणाक दिवंक जाता म्हणून ती म्हाजेर पातयेता. आतां हांव तिका दीत जाल्यार ती स्वत मानतली म्हाका काय वना? सो हांव बाजारान वयतां आनी बायलेन सांगलें म्हाका तांदूळ हाड म्हणून, हांव सोऱ्याची बाटली घेवन येता. स्वत मानतली म्हाका बायल? कित्याक स्वत मानचें ना? हांवें वस्त हाडल्यात न्हू. आपणें सांगलां तें हाडूंक ना. हांवें सांगलें तांदूळ हाड म्हणून, सोरो हाड म्हणून सांगूंक नासलो. बायल स्वत मानतली ना. तेच आमी स्वत मानता देवाक. देव सांगता तें आयकता आमी? तर कशी देवाक स्वत मानता? परत खंय चुकता तें आमी. चवदा मिसाक वयता आमी केन्ना आयतारा एक फावटी स्वत मानता म्हणटा आमी. कोणाक स्वत मानता? खंय आंबावट आमचो? भयण सांगता देवाच्या उतराक. आनी कितें आनी कितें जाय तें करची गरज ना भयणी. एक्शन इन कॉरस्पॉन्डंट म्हणटा इंग्लिशीन तुमी. हांव इंग्लीश कांय नोको, तुमचीच उतरां आयकोन हांव शिकलो. तीच उतरां उलयता हांव. येस नो 34, हो येस नो 9.5, 30, 40, 100 नोटी. हियर ऑफ इंग्लीश. आतां ना. आतां पीस ऑफ मायंड. सारकें आहा मुगो उलोवप? पीस ऑफ मायंड, शांती घेवन मनाक. एक एक उतर उगडास करून उलोवंक जाता म्हाज्यान. आनी इंग्लीश हांव उलयतां पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे. ह्या पवित्र पुस्तकान रात दीस मेहनत करून हांव शिकलां. कित्याक हांवें तेजेर भावार्थ दवरला. स्वत मानलां तेका. तो जिवो देव, तो जिव्या देवाचो पूत आनी तो पवित्र आत्मो. पवित्र एक देव
आनी जें आयज तितून कितें आसा तें जाल्या शिवाय हांव उलयतां तितून तें कितें जाल्या शिवाय ह्या संवसारान आसचें ना. देखून जेजून सांगलां स्वर्ग आनी संवसार सोदतलो पूण म्हजीं उतरां सोदचीं नात. जर जेजून सांगलां म्हज्या गायनी तूं बरो जाला, जरी तर म्हाजें बरेंपण आसा जाल्यार जरूर हांव बरो जाला. कित्याक हांव मेलोलो एक करायचो आयज 25 वर्सां राती जावन गेल्यो. एक रात 2 राती न्हू 25 वर्सांच्यो राती जावन गेल्यो. हांव मरोंक ना अजुनूय. कितें मेवलें म्हाका? कित्यान मेवलें म्हाका? जाल्यार म्हाका मेवलां जाल्यार तुमकां ना मेळटलें काय मेवलें? जरी तर आयज तुमी सत मारलें जाल्यार तुमकां तें मेवलें. तुमच्या दुयेंस पिडेचो नाश जालो, तुमच्या अस्कुताय चिंतनाचो नाश जालो. कित्याक तुमी सत मारलें त्या ब्रादराक न्हू. म्हाका सत मानपाची गरज ना. हांव कोणाक सांगना म्हाका कडेन जाता म्हाका सत मारना. हांवें कितें केलां तें हांव तुमकां सांगतां. म्हाज्या जिवितान येयलें कोश्ट, मरण येयलें, गिरेस्तकाय आसली, लाचार जालो, करोडपती म्हणजे व्हडलो 40-50 लोक म्हाजे सगळो काम कोत्तालो. हांव लोकांचे काम कोत्ता पळय ते भशेन जालो. पूण देवान म्हाका तें घालूंक ना. देवान म्हाका परतून आपल्या मोगान भरल्या उदेशी परतून म्हाका त्याच धंद्याच्या मोगान घातलो. आयज तोच धंदो पत्तो करूंक लागलो हांव. आयज त्याच धंद्या उदेशी देवान म्हाका परतून त्या जाग्यार देवाच्यान जायनासलें कांयच ना. आनी केन्ना जाता? जोशुआ 1:8 वाच. समोटीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. पुरो. कसलें पुस्तक? ना म्हाका दिसता नवल काय म्हूण. स्टोरी कायद्यांचें पुस्तक. कायदो जाणा गो तूं? कायदे आहा बरयलेले कायदे आहा. कायद्यांचें पुस्तक वाचूंक जाय. सुमूर्त म्हणल्यार कितें? देवाचे हुकूम. देवान दिल्लो हुकूम. मोइसेसाक सुमूर्त दिलेली देवान. हुकूम दिलेले पोरजेक शिकोवपाक. देवाचें फकत. ताका लागून तिका म्हणटा सुमूर्तचें पुस्तक. सुमूर्त कोणें बरयलोली? मोइसेसाक. सुमूर्त कोणाक दिली देवान? मोइसेसाक. आनी सुमूर्तचें पुस्तक बरयलां मोइसेसान. तें उत्तर आमच्या ओंठांचेर आनी जिवाचो हांवें सुमूर्त देवान दिल्लो कायदो. पयलो ताका 10 मानामेंटांचे 10 मानामेंट दिलोले. पयलो मानामेंट कितें? सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या पयलो एका देवाचो मोग करचो. मोग पयलो मानामेंट. कितें जाणां मोग करता? आवयशी हांव मोग करूंक हुशार. म्हाजे असलो कोण ना. आय लव यू. लव यू म्हणून तो मोग न्हू. लव यू तो मोग न्हू. आय ट्रस्ट यू तो मोग. मोग म्हळ्यार कितें? हांव तुजेर पाती येता. पूण आमी मोग म्हळ्यार कितें जाणाय? आय लव यू. पूण कित्याक लागून? बरें दिसतालें तूं. आवय आतां चोवपा उरलां. ते दांत बांद पडोन तें सामकें बोकोड जालें मरे. आतां लव खंय उरला? पूण बोकोड देखून जालें जाल्यार तूं भिवूं नाका. तुवें सांगाता हांव ट्रस्ट यू. हांव तुजेर पाती येता. ताका मोग म्हणटाय. आमी हिंगा तिंगा पडले, शिंगोल्ले, कितें जालें? दुयेंत जाले, पिडेस्त जाले म्हूण देव आमचेर पाती येला. आमी देवाची भुरगीं म्हूण. आमी देवाचेर पाती येता काय? देवान आपल्या पुताक दिलो. आमच्या पासत तो मेलो. ताजें जिवीत आमकां दिलें. आमी पाती येता काय? आगाय बावाडटा आमकां? सुमूर्तचें पुस्तक हे कायदे बरोवन दिलेले आसा. सदांच आमच्या ओंठांचेर आसूंक पवित्र पुस्तक. आनी म्हाजें मागणें तुमचे कडेन. हांव न्हू आतां कितले फावटी सांगलां. परतून परतून सांगत रावतलों. कित्याक देवान म्हाका हुकूम घातला. तोच हुकूम हांव पाडीत रावतलों. खंयचो हुकूम तो? खंयचो हुकूम? देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक जाणां अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर
हो देवान हुकूम दिलो म्हाका बरी खबर दी, बरी खबर खूंय मेवची ना, म्हाज्या जिवितांतली मेवची ना, पवित्र पुस्तकांतली मेवतली, आनी जी कितें म्हाका मेवल्या ती तुमकां गवाय मेवतली. ही बरी खबर. जे तुमी नको, तुमी गरीब आहात तितून, तुमी गिरेस्त जावचे बसत, तुमी तें फाडून पळोवचे बसत, तुमी तें करचें आनी ती गिरेस्तकाय तुमी आपणावची. ती म्हजी गोंयकी तुमी समजोवचे बसत. वाच गो बाई. समृद्धीचें पुस्तक सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसूं. सगलें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनीक रात ताचेर नियाळ कोर. प्रेज गॉड. मागीर तेन्ना सगलीं तुजीं कामां शांतीक पावतलीं. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी केन्नाय म्हणून न्हू म्हाजे पासून तूं म्हाजें कामूच जायना मरे, कित्याक जायना तेजो जबाब तूं दिता. तेणें हें वाचीत जाल्यार तुजें काम जालें म्हूण तुकाच कोडून दिता. दीस आनी रात देवाची बासावणी म्हणत चिंतीत म्हणत उलोयत आयकोत राव. तुका बरतलो तें पुस्तकान बरयलां तें तुज्या जिवितान घडता. कित्याक तें सत. तिका बरयलां तें सत. खरें न्हू तें कितें सत. खरें आहा तें बदलता, सत बदलना. जेवन सांगलां स्वर्ग आनी संवसार सोदतलो, म्हजीं उतरां सोदचीं ना. खरें बदलता तेजें उदाहरण दिता. हो पळय हें खरें बदललें तें पळय हें. हांव दुयेंत आहलो खरो, दोतोरान सांगली फट न्हू तेंय खरें. मरतलो म्हूण सांगलें मरपाचो आसलो वय खरो, हांवें स्विकार केल्लें खरें. पूण देवाचें उतर समृद्धीचें पुस्तक घेतलें बदललें देवाच्या उतरान सत. देवा सांगलें म्हज्या गायन तूं बरो जाला, हांवें स्विकार केली. बायबल वाचलो, बायबलाचें कितें मेवलें तें बदलूंक ना. देवाचें उतर बदलूंक ना, म्हाका बदललो. हांव बदललो, हांव लाचार जाल्लो म्हाका ग्रेस केलो. हांव पिडेस्त आसलो म्हाका बरो केलो. म्हाका जिवीत नासलें म्हाका आतां जिवीत मेळ्ळें. म्हाज्या सगळें देवाचें उतर नासलें, उणेंपण आसलें, राग आहलो, क्रोध आसलो, तो भायर सरलो आनी देवाच्या उतराचो मोगी जालो. तर म्हाज्या तोंडां उतरां भायर सरता ती कसलीं भायर सरतलीं? मोगाचीं उतरां. मोग कोण? देव म्हणल्यार तर म्हाज्या भितर आहा तो मोग भायर सरतलो, हांव न्हू. आनी एका म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक सदां तुमच्या ओंठांचेर दवर. हें पुस्तक जावन आसा तो मोग, हें पुस्तक जावन आसा तो देव, हें पुस्तक जावन आसा तो पवित्र आत्मो, हें पुस्तक जावन आसा तो जेजू. फकत तें पवित्र पुस्तक. हें एक शिकोवंक आमकां जोड लागता. पूण आदवोगाद जातलो, इंजिनियर जातलो, दोतोर जातलो जाल्यार कितलीं पुस्तकां शिकता म्हूण आमकां खबर ना. आनी आमकां जाता शिकोवंक, पूण पवित्र पुस्तक शिकोवंक जायना. पूण पवित्र पुस्तक जायना. समृद्धीचें पुस्तक पळयात कितें सांगता तें. समृद्धीचें पुस्तक दुसरी समृद्ध 23 आनी 32 30 आनी 2. समृद्धीचें पुस्तक 30 आनी 2 लायन 45 40 आनी 5. फुडें या मागीर वाचीत आयकात. लोक कोता कित्याक जोशुआक देवान सांगलेलें तें आयज आमकां सांगलां सदां तुमच्या ओंठाचेर दवरचें म्हूण. समृद्ध कितें पळय तिंगा दाखयता. वाच. मोइजेसान समृद्ध कोणाक दिलोली? मोइजेसाक. आतां मोइजेस कोणाक दिता? पोरजेक. मोइजेसान सर्वेस्पराची शिकोवन पोरजेक दिल्या उपरांत ताणें म्हळें. कोणें म्हणलें? मोइजेसान म्हणलें. सांग. आयज हांवें तुमकां सर्वेस्पराचे हुकूम दिल्यात ते पाळूंक विसरूं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या दिसाक पवित्र आत्मो आमकां
शिकवण दिता. पवित्र आत्मो कोणें दिला आमकां? जेजून. जेजून कितें सांगलां? हांव बापा लागीं मागता, तुमकां एक शराती दिता, तो पवित्र आत्मो. तो तुमच्या सांगाताक रावतलो, तो तुमकां शिकयतलो. आयज हांव तुमच्या मुखार आसा, हांव पवित्र आत्मो न्हू, हांव शिकयणार न्हू. बरयलें उतर पवित्र आत्मो, पूण तोंड म्हाजें हांव एक हातयेर आर्मांक गुडी घायल्या उपरांत फार मारता, ती गुडी वचोन ताका इफेक्ट दिता. वय काय ना? तेच भाशेन देवाचें उतर हांवें म्हाज्या तोंडान घेतल्या उपरांत, हांव उलयल्या उपरांत तुमच्या कानाक आयकोंक येता आनी तुमच्या जिवितांत तें मिसॉल्व जाता आनी तुमच्या जिविताक फळ दिता. समजलें तुमी? समजल्या? ताका लागून म्हणटा पवित्र आत्मो जसो जेजून दिला मागोन, तेच भाशेन आदल्या काळार तो पवित्र आत्मो नासलो देखून देवान मोइसेसाक विंचून काडून सुमूर्त मोइसेसा कडेन दिवून मोइसेस पुर्जेक शिकयतालो. आयज हांव तुमकां शिकयना, पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता, पूण उजार कोत्ता कोणाक? म्हाका. म्हाजें तोंड. आयज तुजें तोंड तुका ज्यान उजार जावंक जाता जर तूं देवाक दिता जाल्यार. तुजें तोंड तूं देवाक दिवंक तयार आसा जाल्यार देव तुका तयार उजार कोत्ता. देवाचें वता तुज्या तोंडान घालता, तुज्या तोंडांतल्यान तूं काडून दुसऱ्याक दिता, तेन्ना देव तुका उजार. तुज्या जिवितान वचून ह्या अजापांक घडत रावता. पूण आमकां वेळ ना, आमकां टायम ना देवाक आमचो वेळ दिवपाक. आनी सांगता मोइसेसान कसो वेळ मागीर सांग पळय, आयकात बरे भाशेन. तुमच्या भुरग्यांच्या कानार तें उच्चारात. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितलीं जाणां उच्चारता काय देवाचें उतर आमच्या भुरग्याच्या फुड्यान? बाबा यो रे ही भासावणी. जरी बाबा शिकोना जाल्यार बाबाक ती म्हण देवाचो आत्मो सरस्वताचो आत्मो म्हजेर आसा. देवाची भासावणी म्हणटा, हो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा. हो देवा कितें पवित्र आत्मो आमचे जेवण पवित्र आत्म्याची भासावणी. हो क्रिस्ताचें मन म्हाका मेळ्ळां. कोण उच्चार करूंक भुरग्यांक शिकयता काय? काम मेवना जाल्यार हिंगा तिंगा तिंगा धांवता आमी, सुसेग आसना. हुंयचो ब्रादर बरो, हुंयच्या ब्रादर जिवितान पिकोवणी जाता, हुंय कितें जाता. पूण सगलें म्हाज्या हातीन हांकीन आहा, हांकीत आहा चेडो, पूण सोदता सगलो वाडो. आदल्यांची म्हणणी आमच्या वडिलांची न्हू, चेडो खूंय आहा, चेडो खूंय आहा हांकीन, पूण सोदता सगल्याक चेड्या पयलो गे, चेड्या पयला, चेड्या पयला. चेडो तुजे फुडां तूं मुर सायबा. पवित्र पुस्तक आमचे हांगे तूं आमी सोदताय देवाक, देव आमच्या फुडां तूं. वाच. तुमच्या भुरग्यांच्या कानार तें उच्चारात. हे पोरी ती सांग त्या पती. हे पोरी ती विस्वासान सोर्वेस्पराच्या फॉर्मोनांक पाळो दिवंक पावतली. कोणाक पडयतली ती? आमी कोणाक पाळो दिवंक पावतली? जरी हांवें पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता उलयता जाल्यार कोण समजतलो? शेजारी काय हांव? हांव समजलो जाल्यार म्हाज्या शेजाऱ्यांक दिवंक, मागीर तांकां आमी म्हणोंक जाता. आतां उलयता तो हांव, कित्याक हांव तें समजलो. ही देवाची शिकवण जी आदी मोइसेसा कडेन दिलेली देवान. पूण आयज ही पवित्र आत्म्यावरी आख्ख्या संवसाराक दिल्ली आहा देवान. कोण काडून घेता काय ती? कोण तयार आहा काय दुसऱ्याक दिवपाक? कोणाक वेळ आहा काय देवाचें उतर घेवन बसोन भासाभास करपाक? कोण दुयेंत आहा जाल्यार तेचे सांगाता इल्लो वेळ दिवपाक कोणाक वेळ आहा काय? हिंगा आसा थोडीं जाणां भाव भयणां, पूण तेच्या फुड्यान येवपाक कोणाक वेळ आहा काय? तांकां वेळ आमी तयार करचो पडटा. ते भयणीन सुजाता केन्ना येता? यो तूं यो. ना आयज ना गो, पावून हांव, काम आहा, इस्कॉल आहा, चेड्याक ट्युशन आहा. पूण चेडो शिकना, ट्युशन सगलें आहा आनी देवाचें उतर म्हाका सुजाता फुडें वयताय, ब्रादरा फुडें वयताय. कांय ना, वायट ना, वचोंकूच जाय. पूण तोय वेळ देवाचें उतर शिकोवप तुमी वेळ तयार करूंक जाय. हिंगा सांगता, हांव सांगना, पवित्र पुस्तक सांगता. पोतून वाचपाय तें तुमच्या भुरग्याच्या कानार उतारात. तिका सांग, तुमच्या
भुरग्यांच्या कानार तें उच्चारात. कितें उच्चारात? देवाचें उतर, देवाच्यो बासावण्यो उच्चारात. मागीर त्या फुडें हे पोरी ती विस्वासान सोर्वेस्पराच्या फॉर्मोनांक पाळो दिवंक पावतली. हे भाशेन तें तुमी उच्चारीत जाल्यार, तुमी इल्लो तुमचो टायम घेतल्यार, तुमी इल्लो तोकोस काडीत जाल्यार तुमची भुरगीं बरे भाशेन तुमचेर विस्वास दवरूंक पावतलीं. देवाच्या उतरा वरवीं तांकां जिवीत मेवता, त्या जिविताक ती पातयेवंक पावतलीं. मागीर त्या फुडें कायद्यांक फर्मोण म्हणल्यार जेन्ना आतां आमचेर फर्मोण पडटा, नितीचें फर्मोण. हांव चोर, म्हाका धरलो, आतां चोरा करून खंय दवरता? कायदो खंय आहा? जेलींत. तेच भाशेन देवाच्या उतराचो कायदो कितें? सुटका. म्हणजे जेन्ना तें उतर शिकलो जाल्यार म्हाका सुटका दिवता आनी म्हाजी भुरगीं बरीं जातलीं, गिन्यानाची जातलीं. गिन्यान कित्यान मेवता? देवाच्या उतरान गिन्यान मेवना. गिन्यान इस्कोलाच्या शिकपान मेवता. देवाच्या उतरान जाणवाय मेवता. देवाच्या उतरान कितें मेवता? जाणवाय मेवता. इस्कॉल शिकोवन तुका गिन्यान मेवता आनी ह्या गिन्यानान जाय तितलें करूंक जाता. पाडूय करूंक जाता आनी बरेंय करूंक जाता. पूण जाणवायेन फकत बरेंच करूंक वयतलो तूं, पाड करूंक जावचें ना. पाड येवचेंच ना, कित्याक ती जाणवाय तुज्या भितर रिगोवन रावता देवाची. देव पाड करूंक शिकयना. फर्मोणाक पाड दिवंक पावतली. मागीर ही शिकून बेश्टी उतरां न्हय. आयकात बरे भाशेन, ही शिकोण बेश्टी बेश्टी न्हय. उतरां आयज तुमकां येयल्यान जाल्यार आनी तुमी आयकल्या आनी ती पाळल्या, त्या कायद्यांक जर तुमी पाळो दिता जाल्यार हें बेश्टें केन्नाच वयचें ना, निरफळ केन्नाच जावचें ना. ही शिकोण बेश्टी उतरां न्हय. मांयची चीट येयलेली, पायची चीट येयलेली, बायलेची चीट येयलेली, ओली चिटी न्हू. ही शिकोण पवित्र म्हणजे देवाच्या उतराचें, देवाचें उतर स्वत आनी स्वताचें, हें केन्नाच बदलचें ना. हो तें आयान तुवें पाडूंक जाय. ही बेश्टी उतरां न्हय. मागीर ही शिकूण बेश्टी उतरां न्हय, ती तुमचे खूद जिवीत. आमचें खूद जिवीत. जिवीत. कितल्या जाणांक जिवीत जाय? खूद जिवीत. जिविताच्या जिवितातूं तुजें जिवीत म्हाका लांबूय. खूंय आहा तें जिवीत? देवाच्या उतरान आहा. कितले जाण देवाच्या उतरान जिवीत घेता काय? जे कोणाक म्हजें उतर मेवलां ताका जिवीत मेवलां. म्हाजें जिवीत बरें ना, म्हाज्या जिवाक बरें ना. कित्याक? देवाचें उतर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक जेम येता? म्हाका दिश्टी पडटालो कोण एकलो जेम येतालो. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. आमच्या भावाक भूक लागली. तुमकां भूक लागल्या? बेश्टी सांगताय तुमी. तुमकां भूक लागोना? म्हाका कांय केन्ना भूक लागना. तुमकां पयलीं आयकलां, म्हाका तांदूय लागना आनी भुकूय लागना. आनी म्हाका तर मोदी जर कोणें कितें हाडून म्हाका राग येता. आमचेर केन्नाय कोणूय येताय म्हाजे फुड्यान बसोंक. दुयेंत आहलोलो मनीस आनी कितें आहलो मनीस, गरजेक सांबाळलो मनीस येता आनी म्हाका टायम आसना. हांव ताका पयलो सांगता, तुका टायम आहा जाल्यार म्हाजो टायम हांव तुका दिता. तुका टायम ना जाल्यार म्हाजे फुड्यान येयनाका. ना ना वगत जाता म्हाका, घरा वचपा जावो आनी कितें आहा जाल्यार तूं म्हाजे फुड्यान येयनाका. त्या देवाच्या उतराक टायम ना. तूं सॅटिस्फाय जावपाक जावो, तूं कितें येयलां तुवें तें घेवनूच वचोंक जाय म्हाका कडल्यान. तेन्नाच तूं वच. आनी देव त्या मनशाक त्या दिसाक जिवीत दिल्या शिवाय धाडिना. हांव कांय करिना, हांव देवाचें उतर वाचून दाखयता. आनी कोण तितून मदर केन्ना म्हाजी बायल येता वगत जाल म्हणून. 3 वरां जालीं, 4 वरां जालीं, 2 वरां जालीं, कांय पिवोंक ना, कांय खावंक ना. पूण म्हाजी बायली खबर आसना तो देवाचें उतर खाता आनी देवाचें उतर पिता म्हणून. आनी त्या देवता येयले जाल्यार म्हाका राग येता. हांव ते बायलेक ती कप बशी घेवन आनी कितें आहा तें घेवन धांवता चल लागींचें म्हणून. तें तेजेर घराको जेवंक ना म्हणजे तुमचेर जेवंक ना, च्या पिवंक जेवपाक. ते येयले कित्याक लागून? देवाचें उतर. आमी कित्याक लागून येयले?
आनी म्हाजो भाव सांगता म्हणटा जाल्यार जेवपा वचपाचें आतां कितले जाणां जेवपाकू भूक म्हाका भूक लागली आतां कितें करूं प्रेज गॉड थँक्यू जिजस कित्याक जेवणूय आमकां गरजेचें न्हू पूण देवाचें उतर येता पळय आनी तेन्ना त्या वेळार तें जेवण कुडीचें जेवण गरजेचें न्हू देवाचें उतर गरजेचें ही जेजूची शिकवण माथ्याचो शिवर्तमान 4:20 तिसरी वड वाचत आनी म्हाका मेवलेली शिकवण म्हणल्यार जाता त्या फॉरेन म्हाका तान आनी भूक लागनासलेली म्हाका चाव नाका आसली आनी आयज पासून म्हाका उदक नाका चाव नाका म्हाका तर कितें सोदूंक जाय बायबलान हांव जाणा थिंगा आहा म्हणटा नको जाल्यार पासून हांव थिंगा आहा म्हणून आनी हांव त्या जागेचेर पावल्या शिवाय म्हाका सुसेग लागना 4:3 मॅथ्यू 4:3 हांव ही उतरां नको आसलो आतां इंग्लीश उतरां बरी जाणा मॅथ्यू 4:3 5:3 इस्कॉलाक वचनासतना पळय इंग्लीश शिकलां नंबर शिकलां वच लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हळें अशेंच म्हणटा आमकां चल या मरे च्यायी घेया मरे टायम जालो मरे नाडटा आमकां कित्याक तांकां नाका सोयतानाक देवाचें उतर आयकोन तो टायम आसता जिवितांत पवीत आत्मो तुज्या भितर सरपाचें देर उदकें जाता पूण त्याच टायमार सैतान येवन देर बंद करता आनी तूं भायर सोन चल्लो मागीर ती वचोन कसल्यो खबरो उलयताय संवसाराच्यो देवाची खबर बंद जाली देवाचें देर बंद जालें नाडव्यान लागीं सरून अशें म्हणलें आयक मागीर जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर मागीर जेजून जबाब दिलो तो आमकां देव हें नाका सैतानाचो ही सैतानाचो जबाब पूण हेजें उदाहरण घेवपाक आमकां गरज आसा खंयचे जबाब शिकोंक जावो आमी हांवें तो नाल्ल म्हणचे बायबलान हें दोनी वस्तू आहा पूण जेजून कितें सांगलां तें शिकोंक जाय जेजू भाशेन जातलें जाल्यार कोणा भाशेन जाय आमकां जेजू भाशेन जावपाक हय म्हळ्यार आमी कितें करचें पडलें जेजून सांगलां तें आयकोचें पडलें तें शिंगचें पडलें आनी तें करचें पडलें मागीर आमी जेजू भाशेन जातलीं कितें सांगलें जेजून पूण ताणें जेजून म्हणटा पूण जेजून असो प्रतिपाळ केलो पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें पुरो खंय आहा खंय आहा आमकां शिंगपाक जरी तर आमकां कितेंय नाळी बी येता कोणूय समज तूं तकलीच फोडटा वो पांय वो एक्सिडेंट जाला तो नाडो बी येयला पूण पवित्र पुस्तकार कितें बरयलां तें सोद जशें सिराकाच्या बुकार सांगलां तूं पिळे आयदन पिळे विशीं तेजे विशीं चिंती नाका पयलीं देवाक उलोवमा देवाक प्रार्थना कर आर्ग आनी देवाक अशें बरयलां कितें बरयलां उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता थँक्यू जिजस जरी तर कोरी आमकां भूक लागल्या कोरी आमकां तान लागल्या जाल्यार देवाच्या उतरान कुडीची भूक आनी तान मरतली जे कुडीक भूक आनी तान लागची ना उंड्याची ही म्हज्या जिविताची काणी पूण सदांच ती धरना आनी म्हाका घडटा म्हणून तुमचे कडेन जाता म्हणून हांवें समजोवंक जायना म्हाज्यान तुमकां उदाहरण दिवंक जाता तें तुमच्या जिवितांत तुमी घडोवन हाडूंक जाता आनी तुमी सांगूंक जाता ना म्हाका भूक ना वो ना म्हाका तान ना म्हाका देवाच्या उतराची तान लागल्या म्हाका देवाचें आनीकूय शिकोवंक जाय म्हाका शिकय हांव आयकोंक तयार आसा आनी तेन्नाच आमचें जिवीत एकल्याच्या म्हजें जिवीत व्हडादीक जायत वता उण्यान न्हय देवाच्या उतरान आमकां म्हाका ताकत नासलोली पूण कित्यान ताकत येयली त्याच्या उतरान हांवें आयकलें आनी पाळलें करूंक अजुनूय जायना म्हाका कडेन सांगता अजुनूय म्हाका अजुनूय वचकोत हांव पूण तरी आसतना अजुनूय म्हाज्या सांगाताक देव म्हाका फुडें वता देखून एक दीस म्हाज्या जिवितान वाड दिता 25-26 वर्सां वो 27 वर्सां दिलीं
इतली वर्सां म्हाज्या जिवितान कितें दिलें देवान? ताकद दिली, गोठाय दिली, बोड दिली. कित्याक दिली? हांव बरो मनीस म्हणून? हांव वायट आसलो, हांव बरो जावचे पासत म्हाका एक एक दीस देवान म्हाज्या जिवितान पडयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाजाल्यार आमी सगळीं एकठांय उबी रावया. कितलो वगत जाला हांव नकळो, टायमूच नासतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू लॉर्ड. बरें, तें चुकलें जाल्यार बोगसाय म्हाका. तुमकां भूक लागली आसतली, कोण जाता पेशंट आसताय आनी ते दोतोराचें उतर आयकताय आनी कितें म्हणटाय, आमकां हांव केन्ना जेवण ये, म्हाका दोतोरान 12 ये सांगलेलो. पूण देवाचें उतर आसा जाल्यार दोतोराचें उतर कांयच ना. कितले जाणां दुयेंत आसा जाल्यार तेच्या पासत मागणें करता. कोण दुयेंत आसा? कोण ना, सगळीं बरीं आसा. प्रेज गॉड. बाय कितें जाता तुका? भियो नाका. आमीच हांगा लोक ना भायलो वचपाक. सांगोंक जायना जाल्यार सांगनाका. सांगोंक दिसता जाल्यार सांग. थँक्यू जिजस. देवाची पदवी तुजेर देंवता. देवाची पदवी तुजेर सासाय घालता. सोरेपसा आत्मा म्हजेर आसा की म्हाका अभिशेक केला. ह्या वेळार देव तुका अभिशेक करता. ह्या वेळार देव तुका सुटका दिता. ह्याच वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सगळ्या बांदपास तोडटा सैतानाचे आनी आंज पडव्यांक सोडटा तुज्या सांगाताक. सर्गीच्या दुदाक, सगळ्या तुज्या अस्कोतायेक, सगळ्याच्या तावण्याक सैतानाच्या पांया पोंदाक घालूंक जेजूच्या नांवान तुका हुकूम दिता. आनी ह्या सैतानाक हुकूम घालता, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भायर सर एक कुडींतलो. कसलो अधिकार ना हे कुडीन भितर रावंक. आतांच्या आतां आनी आयच्या आयज वेळाच्या वेळा ह्याच वेळार भायर सर. आनी तो गेलो म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता. हें तेणें म्हाका आनी भोंवणीच्या जिवितान घडणेक बदल्ली म्हणून, तेजें जिवीत बदल्लें म्हणून आनी ती गवाही जाली म्हणून ह्या जाग्याचेर जेजूच्या नांवान जेजूची गवाही. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. थँक्यू जेजस. भणी घे तुजी सुटका. घे तुजी सुटका. म्हूण जेजू तूं म्हजो सर्वंडार. हांव तुका आर्गां दिता. तुवें म्हाका सुटका दिल्या सगळ्या म्हज्या चिंतनांतली, दुबावांतली, अस्कोतायेंतली. तुज्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत तुवें सुरक्षीत सांबाळलां देखून. आनी आयच्या दिसाक ह्या जाग्या वयली हांव ही सुरक्षा घेतल्या शिवाय ह्या घरांतली भायर सरोन वयची ना. कित्याक तुज्या उतरान जिवीत आसा. तुज्या उतरान भलायकी आसा. तुज्या उतरान पेकोवणी आसा. तुज्या उतरान वाट आनी स्वत आसा. ह्या स्वताचे वाटेक म्हजें जिवीत जेजू तुजे भाशेन जावंक आयच्या दिसाक तुवें म्हाका ह्या जाग्यार हाजीर केला. बापा हांव तुका आर्गां दिता. तुज्या पुता वरवीं तुवें म्हाका सुटका दिली देखून. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. बापा तुका आर्गां दिता. म्हाका दिनवास ह्या वेळार जाय तो वेळ बापा तुवें दिलो हे म्हज्या भाव भयणाक. आपली कुडीची बूक सोंसून ती रावली तुज्या उतरान आनी तुज्या उतरान तांची बूक ती मारून उडयली कुडीची आनी ओतम्याची बूक वाडयली. आनी ओतम्याची बूक वाडून तुज्या उतरा वरवीं दुनिया तेंच्या जिवितान जें कितें जण एकल्याच्या जिवितान जी तेजी येवजण आसली, जे तेचो हुस्को आसलो, तो दुनियान तुवें तो पुरी केलो म्हणून हांव सतमानतान तुका आर्गां दिता. कित्याक कोणाच्यानूच कांय करूंक जायना. जेजू तुज्या विरेत आमच्या जिवितान कांय करूं जायना. तुजीं उतरां जशें दाखवेलीक फांटो शिरकोल्या शिवाय तेज्यान फोडां दिवंक जायना, तेच भशेन तुजें उतर आमच्या जिवितांत रिगल्या शिवाय आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. बापा तुका आर्गां दिता. ह्या तुज्या उतरा पासत, ह्या बेडा पासत आनी ह्या सगल्या म्हज्या भाव भयणां पासत. बापा तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार ह्या जाग्यार आमी हाजीर जाल्या आनी ओतमेचें जेवण गेल्या कुडीच्या जेवणाक आमी तयारी करता. तेन्ना हें जेवण हांव तुका भेटयता. जशें 2 मासळी आनी 5 मुळे घेवन जेजू बापा तुका उबारली आनी तुजो आशिर्वाद मागून तेचेर आशिर्वाद घातलो
आनी ते साबार लोकांक पाव सारके केले हजारांनी लोकांची बूक मारली तेच भाशेन आयच्या दिसाक हे म्हज्या बाबुणांनी तयार केल्लें त्याच्या कोश्टांचें जेवण त्याच्या कोश्टांचेर त्याच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेवण जावं दी दुनिया तुजें मांस आनी रगत जशें जेजू तुवें भासायलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पिता तो म्हज्या भितर हांव ताचे भितर जिवेता तो दुनिया हें तुजें मांस आनी रगत जावं आमच्या भितर तूं जिवंक आनी जशें तुवें सैतानाचेर जैत वेलें तें जैत आमी दर एकलो व्हरूंक हें पवित्र बरयल्लें आसा पळय तें उजार करूंक हुंड्याचो विनय तुज्या उतरान जिवंक ही पदवी तुवें दिल्या ती दुनिया तुवें आमकां दिली म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा तुका आर्गां दिता आनी जेजूचें उतर घेवन ही उतरां आमच्यात म्हज्या तोंडान आनी म्हज्या बाबुण्याचें नांव उच्चारता सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एक उतर मातूं लोय म्हाका भलायकी मेवतली दर एका म्हज्या भावाक आनी भयणीक ही भलायकी मेळूंक ह्या उतरांतल्यान हें तुजें मांस आनी रगत जावन जें मांस आनी रगत जें आमी हें जेवण जेता तें आमचे कुडीक बोड भलायकी आनी आमचे पिळेक ओकोच जावं दी आयच्या दिसाक ह्या जेवणा उदेशी हारगां तुका बापाक आनी जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन सगलीं म्हळ्या जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता अशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर वायटांतली आमकां निवारूंक देवान पदवी आमच्या भितर घातलेली आसा तीच पदवी आमी उजार करून जेजूची आनी बापाची कृपा आमकां मेळूंक ही कृपा आंकवार मुरेक मेळ्ळली तेच कृपेन आमी मेळूंक वो जिवूंक आमी मायेक नमन करुया नमन मुरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा वस्तुराय मोदय तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्योत मुरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी सगळे जाणे पासत आयच्या वेळा पासत दिसा पास देवाच्या उतरा पासत आमच्या जिविता पासत आमच्या पावणे तुमी इल्ल्या पासत तुमकां बरें जिवीत देवान दिल्ल्या पासत बरी भलायकी तुमकां दिल्ल्या पासत देवाक महिमा दिवया महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन कोण आसलो आदी उतर आसलें आतां कोण आसा उतर आसा आनी सदां घाल आमच्या जिवितान कोण आसूंक आदी आसलें उतर आयज आमच्या सांगाताक तें उतर आसूंक आमच्या सांगातान आनी सदां त्या उतरान आमी रावूंक ही आमची उचाळणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरें करूं